आमची भेटयता गायना स्वादी sacramenta स्वादी sacramenta. Gesù, या पवित्र सुवातेक आम्ही हर एक तुझ्या हातावर बघून आसा. जेजू, तुझो मोग, तुझो सांगात आणि तुझी हाजरी आमच्या हर एकल्याच्या जिवितांत धदोसकाय हाडटा. परमेश्वरान तुवें सांगलाय, सर्वेस परतय तुजो संतोष सोद, तुझे काळीज अत्रेकता तें तुका दितलो. स्वादीक सक्रामेंतांतल्या जेजू, आमी तुजे सांगाता हो वेळ करसूं, तुजे सांगाता देवाक वाखाणूंक आमी अत्रेकता. स्वादी sacramenta caltea pason raula tuci divsa casa amchi सरशीदावून येता आमची गणबेजाराय सांगता. स्वादी sacramenta स्वादी sacramenta. आमच्या मध्ये या पवित्र येवखरिस्तांत कोरोस हजारसच्या स्वादीक जेजू, जिनी बोर तुजो सांगात आमकां दिवन आमच्या सुखा संतोषान आमचे संगी एक जावन आमच्या हरिएका कश्टा आकांता वेळार आमचे धैर्य आनी बुजवून निराशे वेळी आमचो पुरवोसो सोलवणे वेळी आमचे जैत पिडेशिडे वेळी आमचो वैज जावन तुवें तुजो मोलादीक वेळ आमचे संगता करसिलाय. जेजू, आज आमी आमच्या कुटुंबांत या पूर्ण शेताक जुजे वजामरेपात मेळिल्ल्या सर्व बऱ्यापणाक ही सर्व बरेंपण तुजे तावन आमकां मेळ्ळां म्हणलें वळखून तुका हरसूंक, तुजी स्तुती करूंक, तुज्या नांवाक साक्ष दिवंक आमी हांगासर आयल्या. जेजू, आमकां सर्वांचेर तुजी काकुळतीची दिश्ट घाल. आमकां हर एकल्यांक तुज्या मोगान भर. तुजे थंय आसली ती सावकासाय आमकां फावो कर. आनी अशें आमी हर एकल्यांनी तुजे शिकोवणे प्रकार तुज्या सक्रामेंताच्या कृपे बराबर आमचें जिवीत जियोवंक आमकां जाय आसची कृपा तूं फावो कर. हें मागणें करता हांव तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमीन. आमी बसया आनी मावून पोनी पावो पिन्नो एक घडी भर आमचे दोळे आमी दंपया आनी जेजू सांगता आमी आमची बोगणां वांटून घेवया.
जावं पुरो जे कितें आमी मागोवंक आयले हांव वा कितें इरादे घेवन आयले हांव मतींत बेजाराय घेवन आयले हांव काळजांत वोजें घेवन आयले हांव जाल्यार ह्या आराधनाच्या सुरवेरेस हांव तुमच्या लागीं विनंती करतां ती उगडा साकडा आनी ह्या नोवेनाच्या अकरेक तुमकां बेसांव मेळटा आसतना तुमचीं दुकां थांबोवन वेतलीं तुमचें वोजें हाळू जातलें आनी बाबार्थान मागल्यांक सावकासाय गूण करचे सकत जेजूतान वळतली आनी मेळटली आनी अशें तुमकां वो जेजू सांगता करशिल्लो वो 1 घंटो तूं वेस्ट म्हूण बगचो ना जिवितान कितेंय एक बरेंपण जालां सुकून गेल्लें जिवीत जीव सारेन भरलेलें म्हणलें भोगणां तुमचे थंय येतलीं आनी ह्या मरेपात तुमी जेजू सांगता बरें जिवीत जिवंक बेसांव मेळटलें 1 मिनट आमी मावून रावून आमच्या जेजू लागीं आमच्या काळजा मनांत आसतलीं भोगणां वांटून घेवया. आनी आतां आमी गायन करया. हे देवा बाप्पा तूं सर्गींच्या सर पडून तुका नामान करता हांव. बसले कडेनच तुमी गायन करियेत उबे रावून तुमचे हात उबारून करियेत पूण आमी हें आराधनाचें गीत गायता आसतना जेजूक मात्र आमी चिंतूंक जाय बगूंक जाय आनी ह्या वेळार आमी कुरपेन भरतले हांव आनी ताच्या काकुळटीन ती दैवीक जर आमचें तें वळतली. हे देवा बापा तूं सर्गेच्या सर पडून तुका नामान करता आराधना वंदन करो जीवने आमचे समर्पिता आराधना वंदन करो जीवने आमचे समर्पिता ये जेसू ख्रिस्ता तू सर्गेच्या सर पडून तुका नामान करता आराधना वंदन करो जीवने आमचे समर्पिता आराधना वंदन करो जीवने आमचे समर्पिता ये पवित्र तू सर्गेच्या सर पडून तुका नामान करता आराधना वंदन करो जीवने आमचे समर्पिता
अर्गाचे सो अर्गाचे सो अर्गाचे सो ओगलाचे सो ओगलाचे सो ओगलाचे सो ओगलाचे सो बाबा बहिणो देवाचें उतर आमकां सांगता किर्तन 30:7 वाक्या 8 तुजो राग तूं सांड क्रोध पयस कर उसांबळ जायनाका जाशी तर फकत वायट करूंक पावतलोय सोम्या मुखार आमी आसा बाबा बहिणो म्हज्या आनी तुमच्या काळजा मनांत कोणा आयुश्यान कितेंय संगतींत आमी राग दवर नासांव जाल्यार किर्तनकार सांगता तुजो राग सांड क्रोध पयस कर उसांबळ जायनाका उगडासा कडया असल्यो संगत्यो आमच्या मतींत आसा जाल्यार जेजून आपल्या शिसांक निमाणें जेवण तयार केलें आनी तो बळू 12 शिसांक ताणें वाडलें आनी एकल्याक ताणें उंडो मोडून तोंडाक दिलो आनी तो जावन आसा जुदास ताचे तें राग आशिल्लो तो नितळ नातलो आनी पवित्र उंडो जेजूच्या हातांत हावन ताच्या तोंडाक उपरांत काळजा येता आसतना ताचो तो राग क्रोध खोटेंपण तें दोडतें जालें आनी पवित्र पुस्तक सांगता ताचे तें देवसा रिगलो म्हणून जेजूच्या हातांतलो पवित्र उंडो रिगोंक ना ताच्या क्रोधान रागान द्वेशान देवसा रिगलो बाबा बेनो आमचे समोर जेजू आसा उंड्या रोपी जर आमी आज आमच्या काळजा मनांत राग द्वेश दवरन ह्या जेजू कडेन मागता जाल्यार पवित्र पुस्तका प्रमाणे जेजूची बेसाब आमकां मेळटली गी त्या देखून आमचो राग क्रोध आमी सांडया जेजूकच आमी नियाळया जेजू मुखार आमी उसांबळ जावचें नाका सवकासायेन सोंसणीकायेन तसो आमी मोग करया आमचें तें आसलें उणेंपण आमी वळखून घेवया खंयच्या संगतींनी आमी सुकोवन पडल्या खंयच्या संगतींनी आमी जेजूतान पयस गेल्या हें सगळें उगडास कडया आनी जेजू लागीं आमी बोगसाने मागया जेजू आज हांव आयलां म्हजें कुटुंब घेवन आयलां म्हज्या इश्टांनी घेवन आयलां म्हज्या संगातीनीक घेवन आयलां म्हज्या शेजारच्या संगाता आयलां म्हज्या फिरगस कुटुंबांत आसलेल्या संस्थेंत आसलेल्या बाबा भयणी संगाता आयल्या अक्रिस्तांव बाबा भयणी घेवन आयल्या हें सगळी आज म्हज्या मतींत बेजाराय जायतीं योजना घेवन आयलां हें सगळें तुका समर्पण दिता आसतना पयल्यान पयलें जेजू म्हजें उणेंपण तुका समर्पण दिता आमचेर तूं आशिर्वाद घाल आमच्या पातका वरवीं आमकां शिक्षा दिनाका बगार आमकां पातक वळखून नितळ काळजान मनान तुजो मोग करूंक आमकां पवित्रत्मेची कृपा दी म्हूण आमी मागया बाबा बहिणो किर्तन 103 वाक्य 10 सांगता आमच्या पातका प्रमाणे आमचे कडेन देव वेवहार करिना आमच्या गुन्यांवांक फावो तें फरेकपण घेना प्रेज द लॉर्ड हालेलुया पळया बाबा बेनो बरोवशाची उतरां आमी अस्कत पातकी तरी तो आमची पातकां पळोवन वेव्हार करिना संभाशण करिना बेसावां दिना देव आमचें तें आसतलें बरेंपण पळयता
आमी एक पातक कर आनी एक पातक आदरच्या मोदें बाबा बेन्नो हांवें आनी तुमी जायतें बरें चिंतलां बरें उलयल्या बरें केलां देवान लॅक करचें येन्स आमी केल्लें बरेंपण त्या देखून आमी येदोळ म्हणसर भलायके बरीत आसा आमी संतोश बरीत आसा थोडे पोटी आमच्या जिवितांत निरासपण आमचें तें भरल्या जावंक पुरो वा रेवडलें जावंक पुरो आमच्या अस्कत काय वरवीं पूण देव आमचे थंय गुण्या ओंकार मांडिना आमकां तो बरो करता आमकां तो बक्षिता त्या देखून आमी म्हणटा बरो देव ताच्या भुरग्यां तें आसलेलें बरेंपण मात्र पळयता ह्या बऱ्या देवाक आज आमी हरसूंक जाय ह्या बऱ्या देवाक आमी आज अर्गां दिवंक जाय गादीच्या पुस्तकांत अवस्वर 1 33वी ओळ सांगता बाबा बेन्नो जो कोण म्हजें आयकता तो सुरक्षीत रावतलो वायटाक भियेनासता तो समाधानान जियेतलो प्रेज द लॉर्ड हालेलुया ही हर एक उतरां बाबा बेन्नो पवित्र पुस्तकांतली आमी परत आनी परत वाचता आसतना आमचें दाड्डें काळीज तें काकुळतेचें काळीज जातलें धरून काळीज मोवाळ्याचें जातलें आनी ह्या वेळार आमी जेजूक खरेंच अनुभव करतले आनी आज जेजूक आयकूंक जेजूक अनुभव करूंक आयिल्ल्या संदर्भार त्या जेजूक आमी अर्गां दिवया अर्गां आनी वगळप तुका सोम्या जेजू अर्गानी वगळप तुका सोम्या जेजू अर्गानी होगळप तुका सोम्या जेजू अर्गानी वगळप तुका सोम्या जेजू अर्गानी होगळप तुका सोम्या जेजू आज ह्या पुनशताक आमकां इतल्या व्हडा संख्यान तुवें सांगाता हाडलेले पसोत अर्गानी होगळप तुका सोम्या जेजू उंड्या रोपे ह्या येवकरिस्तांत आमचे तूं दिश्ट केलां साय त्या पसोत अर्गानी होगळप तुका सोम्या जेजू आमकां हर एकल्याक अनवरांतलें अवघडांतलें कश्टांतलें पिडेशिड्यांतलें निवारण वेल्लें पसोत अर्गानी होगळप तुका सोम्या जेजू फाटल्या म्हयन्यांत आमच्या सर्व योजन पंता पावोवंक तुवें बेसावन दिल्लें पसोत अर्गानी होगळप तुका सोम्या जेजू आमच्या कुटुंबांनी देवबऱ्यांतेची मनशां फावो केल्ल्या पसोत अर्गानी होगळप तुका सोम्या जेजू आमच्या कुटुंबांनी बरीं भुरगीं तुवें फावो केल्ल्या पसोत अर्गानी होगळप तुका सोम्या जेजू ह्या पुनशेतांत येवन आमी मागल्लें तें मागणें तुवें आयकून आमकां हर एकल्या बेसावांनी भरिल्लें पसोत अर्गानी होगळप तुका सोम्या जेजू आमकां दिसपडतें वावरूंक बरो एक वावर तुवें फावो केल्लें पसोत अर्गानी होगळप तुका सोम्या जेजू आमच्या शेता बाटांनी बरें पीक तुवें फावो केल्लें पसोत अर्गानी होगळप तुका सोम्या फाटल्या वर्सांनी सगळे संवसाराक मारेकार कोरोना म्हणलें पिडा आयिल्ल्या वेळार आमची तुवें जतन घेवन आमकां सुरक्षीत सांबाळिल्लें पसोत अर्गानी होगळप तुका सोम्या जेजू तुजे विविध सक्रामेंत आमकां दिवंक बरें याजाक धार्मिका तुवें फावो केल्लें पसोत अर्गानी होगळप तुका सोम्या जेजू जायत्या लायक भाव भयणींनी तुजी शुभ व्हरतात धैर्यान परगट करूंक पवित्र आत्म्याची कृपा तुवें तांकां फावो केल्ल्या पसोत अर्गानी होगळप तुका सोम्या जेजू आमच्या कुटुंबांनी जायती मलगडी भाव भयणी तुवें फावो केल्ल्या पसोत अर्गानी होगळप तुका सोम्या जेजू तांची जतन घेवंक सेवा करूंक आमकां बरें मन तुवें फावो केल्ल्या पसोत अर्गानी होगळप तुका सोम्या जेजू आमच्या फिरगेजेन विविध संघ संस्था मरेपात तुजी सेवा करूंक आमकां तुवें आदार दिल्ले पसोत अर्गानी होगळप तुका सोम्या जेजू आमकां तुवें दिल्ल्या सर्व बऱ्यापणांत तुवें बरेंपण हेरां सांगात वांटून घेवंक बरें मन दिल्लें पसोत अर्गानी होगळप तुका सोम्या जेजू कोणें सांडल्यार हांव तुमकां सांडिसोना म्हणलें धैर्यादीक उतरां दिल्लें पसोत अर्गानी होगळप तुका सोम्या तूं जेजू जिवीत असो उंडो जावन आत्मी घटाय दिल्लें पसोत अर्गानी होगळप तुका सोम्या जेजू जेजू तुज्या भोव पवित्र अमोलीक रक्तान आमकां धुल्लें पसोत अर्गानी होगळप तुका सोम्या जेजू केदी व्हडली पातकां तरी कुमसाराच्या सक्रामेंता मरेपात ह्या आजाका मरेपात तुवें आमकां नितळ केल्लें पसोत अर्गानी होगळप तुका सोम्या जेजू हर एका घडये भिये नाका हांव तुजे सांगाता आसा खबर नाका हांव तुजो देव म्हणून आमकां जैतेवंत केल्लें पसोत अर्गानी होगळप तुका सोम्या जेजू हे या म्हजे सरशी सोमेस्त कश्ट तेले न्हू वजन ववयतले न्हू म्हणून आमकां बुजवण दिल्लें पसोत अर्गानी होगळप तुका सोम्या जेजू जायते पटी जिबीतच नाका म्हणून वायट चिंतपांनी बरो नासतना म्हाका तुवें सबार भाव भयणीच्या आदारा मरेपात राखून व्हेल्लें पसोत अर्गानी होगळप तुका सोम्या जेजू भाव भयणो तुमचे उले ह्या वेळार उसारा आनी आमी तुमच्या संतोशांत जेजूक अर्गां दिता
आमकां हर एकल्यांक विविध देणे आनी तालेंतांनी नेटायिल्ल्या पासत अर्गानी होगळाप तुका समिया जेजू तुज्या कुरपे देण्यान आमकां बरलाय देखून अर्गानी होगळाप तुका समिया जेजू बरें इस्कल आनी बरें शिकप जोडचो अवकाश आमच्या भुरग्यांक आनी आमकां फावो केलाय देखून अर्गानी होगळाप तुका समिया जेजू आमचो सर्व वावर आनी योजना फळां बरीत केल्याय देखून अर्गानी होगळाप तुका समिया जेजू पवित्र सभे मुखांतर आमच्या भावार्थाचें पोशाण तूं करताय देखून अर्गानी होगळाप तुका समिया जेजू जायते आर्थीक कश्ट संकश्ट आसल्यार दिसभरचो ग्रास सोडून निरंतर तुवें आतां बायक बोळ भलायकी दिल्ल्या पासत अर्गानी होगळाप तुका समिया जेजू कुटुंबा भायर आनी परगांवांत आसच्या आमच्या मोगाच्या सदां राखलाय सांबाळलाय देखून अर्गानी होगळाप तुका समिया जेजू आमच्या कुटुंबांत आसलेल्या सांद्यांक बरो फुडार तुवें फावो केलाय देखून अर्गानी होगळाप तुका समिया जेजू आमच्या दुस्मनाचो मोग करूंक तुवें आमकां बरें मोन दिलाय देखून अर्गानी होगळाप तुका समिया जेजू बाबा बेन्नो देवाचो मोग अपरमीत तसो मोग विशेष आमी चिंतूंकूच ना तो इतलो आमचो मोग करीत म्हणून त्या मोगाक आमी उबे रावया आनी अर्गां दिवया चिंतूंक ना देखूंक ना येदोळावें भोगोंक ना जेजूचो तो अपरमीत मोग चिंतूंक ना देखूंक ना येदोळावें भोगोंक ना असलो अपरमीत मोग चिंतूंक ना देखूंक ना येदोळावें भोगोंक ना असलो अपरमीत जेजूचो अपरमीत मोग जेजूचो अपरमीत मोग तळनाचो गळनाचो उंचायेक मेळनाचो जेजूचो अपरमीत मोग जेजूचो अपरमीत मोग जेजूचो अपरमीत मोग तळनाचलो गळनाचलो उंचायेक मेळनाचलो जेजूचो अपरमीत मोग बाबा बेन्नो जेजूची दया माया भक्ती जावन आसा आमकां हर एकल्यांक ताणें दया दाखयल्या आमच्या भुरग्यांतय ताणें दया दाखयल्या आमच्या कुटुंबांत ताणें दया दाखयल्या परगांवांत आसलेल्या आमच्या बाबा भयणीक तांचें काम वगडल्या वेळार ताणें आमकां दया दाखयल्या आमच्या दुस्मनांनी आमकां केणतना आमचें नांव पाड करतना आमकां हर एक रितीन आमकां दया दिवन काकूळ दिवन आमकां ताणें सांबाळलां ह्या संगती पासून आमी ताच्या अपरमीत मोगा पासून ताच्या काकुळती पासून ताका आमी परसून गावया चिंतूंक ना देखूंक ना येदोळावें भोगोंक ना असली दया माया चिंतूंक ना देखूंक ना येदोळावें भोगोंक ना असली दया माया सुची दया माया जेसूची दया माया गळनासली घडनासली उंचायेक मेळनासली जेसूची दया माया जेसूची दया माया जेसूची दया माया तळनासली घडनासली उंचायेक मेळनासली जेसूची दया
पोटी आमच्या जिवितांत शांत समाधान आमी वगडायला. आमच्या भुरग्यांनी बरें शिकनातल्या वेळार आमकां राग आयला जावंक पुरो. आमच्या दादल्यान कुटुंबांत आसलेल्या दादल्यान वा स्त्रियेन एकामेका दुखयल्या वेळार कुटुंबाचें समाधान वगडयलां जावंक पुरो. थोडे फावटी आमी धार्मिका लागीं ह्या जाका सांगता उलयत आसतना वा आमी वावर करच्या त्या जाग्यार आमच्या बॉसा लागीं आमच्या वावरडे लागीं उलयत आसतना आमी एकामेका दुखयलां आनी ह्या संदर्भार आमचें समाधान आमी वगडायलां. आनी असमाधानेन आमी मागोवंक सोकोंक ना. एकामेकासून नितळ मोग करूंक आमी सोलवल्या. पूण जेजू लागीं आमी मागलें आमकां समाधान दी, आमकां हर एकल्यांक मोगान जिवंक बेसांव दी म्हणून. आनी देवान आमचें मागणें आयकलां आनी शांत समाधानान जिवंक आमकां ताणें व्हरतें बेसांव दिलां. असल्यो घडयो आमच्या जिवितांत भोगल्यो आसा जाल्यार आमी चिंतूंक उसना. आमी वगडायलें तें समाधान परत फाटीं मेळटा म्हणून. पूण देवान चिंतलें आमी हर एकल्यान शांत समाधानान जियेचें म्हणून. आनी हें शांत समाधान आमकां फावो केल्ल्या जेजूक आमी अर्गां जावन गावया. चिंतूंक ना, देखूंक ना, येदोळावें भोगूंक ना. असलें शांत समाधान. चिंतूंक ना, देखूंक ना, येदोळावें भोगूंक ना. असलें शांत समाधान. शांत समाधान. जेसूचे शांत समाधान. तळ नासले, गड नासले, ओंसायेक मेळनासले. जेसूचे शांत समाधान. जेसूचे शांत समाधान. जेसूचे शांत समाधान. तळ नासले, गड नासले, ओंसायेक मेळनासले. जेसूचे शांत समाधान. जेजूतावन आमी शांत समाधान आपणायलां आनी ताका आमी स्तुती केल्या. पूण तरी बाबा बेनो आमच्या जिवितांत आमकां आनीक उणेंपण भोगतेत आसा. हे जेजू मुखार रावूंक, हे जेजूक आराधन करूंक ह्या पासून आमी सांगया सुकोवन पडल्या सोम्या आमकां बक्षी. सुकोवन पडल्या सोम्या आमकां बक्षी. सुकोवन पडल्या सोम्या आमकां बक्षी. तुज्या मोगा विरोध गेल्ल्याक. सुकोवन पडल्या सोम्या आमकां बक्षी. तुजे उपादेश मोडुल्ल्याक. सुकोवन पडल्या सोम्या आमकां बक्षी. वायट जिणयेन तुका अपमान केल्ल्याक. सुकोवन पडल्या सोम्या आमकां बक्षी. तुका दिसपडतें अविश्वासी जाल्ल्याक. सुकोवन पडल्या सोम्या आमकां बक्षी. तुजे भोव पवित्र उतर आमच्या जिणयेंत जियेनातल्याक. सुकोवन पडल्या सोम्या आमकां बक्षी. संवसारी सुखा खातीर तुजो सांगात इन्कार केल्ल्याक. सुकोवन पडल्या सोम्या आमकां बक्षी. मागणें निर्लक्ष्य केल्ल्याक. सुकोवन पडल्या सोम्या आमकां बक्षी. आमकांची जबाबदारी आनी मिसांव जोगत्या रितीन करिनातल्याक. सुकोवन पडल्या सोम्या आमकां बक्षी. पवित्र आत्म्याक दुखयल्ल्याक. सुकोवन पडल्या सोम्या आमकां बक्षी. म्हज्या जिवितांत हेरांक दुर्सोल्ल्याक. सुकोवन पडल्या सोम्या आमकां बक्षी. जिणयेंत आनी कुटुंबांत तुका केंद्र करिनातल्याक. सुकोवन पडल्या सोम्या आमकां बक्षी. म्हज्या शेजाराच्या भावा भयणीक विविध रितीन दुखयल्ल्याक. सुकोवन पडल्या सोम्या आमकां बक्षी. हेरां विशीं वायट उलोवन परगट रितीन ताचें नांव पाड केल्ल्याक. सुकोवन पडल्या सोम्या आमकां बक्षी. एकामेका बगसूंक इन्कार केल्ल्याक. सुकोवन पडल्या सोम्या आमकां बक्षी. दिसपडतें राग दुस्मानकाय दवरून जियेल्ल्याक. सुकोवन पडल्या सोम्या आमकां बक्षी. म्हज्या जिवितांत हांवें मोसोर केल्ल्याक. सुकोवन पडल्या सोम्या आमकां बक्षी. गर्वान आनी अहंकारान जियेल्ल्याक.
सुकून पडल्या समया आमकां बक्षी स्वार्थान बरोवन कुटुंबांतलें समाजांतलें समाधान नाश जावंक कारण जाल्ल्याक सुकून पडल्या समया आमकां बक्षी म्हज्या जिवितांत सोंसणीकाय दाखयनातल्याक सुकून पडल्या समया आमकां बक्षी विविध संदर्भार धारून आनी कठोर जाल्ल्याक सुकून पडल्या समया आमकां बक्षी अविश्वासी जावन जियेल्ल्याक सुकून पडल्या समया आमकां बक्षी अन्याय अनितीन जियेल्ल्याक सुकून पडल्या समया आमकां बक्षी शोषण केल्ल्याक सुकून पडल्या समया आमकां फटी बक्षी. मारिल्ल्याक सुकून पडल्या समया आमकां बक्षी तुवें आमकां उदारपणान दिल्लें एकामेका वांटून घेनातल्याक सुकून पडल्या समया आमकां बक्षी सत लिपयल्ल्याक सुकून पडल्या समया आमकां बक्षी वायट संगतीचो गुलाम जाल्ल्याक सुकून पडल्या समया आमकां बक्षी संवसाराक लाभदोन जियेल्ल्याक सुकून पडल्या समया आमकां बक्षी वडिलांक काल जायनातल्याक सुकून पडल्या समया आमकां बक्षी हेरांनी पातकांत पडोवंक हांव कारण जाल्ल्याक सुकून पडल्या समया आमकां बक्षी तुजें नांव व्यर्थ काडल्ल्याक सुकून पडल्या समया आमकां बक्षी बाबा पैन्नो जेजू आमकां हर एकल्यांक भोगसून आसा जो कोण पातक वळखून घेता आनी पातक रडता ताका देवाची भरपूर खाकुळता लाभता गदेच्या पुस्तकांत अवस्वर 20 आनी 8 13 वळ सांगता जो कोण आपली पातकां लिपयता ताका सूख मेळना पूण जो ती उसारता आनी सांडटा ताका दया लाभता प्रेज द लॉर्ड हालेलुया आमकां हर एकल्यांक दया जाय खाकुळत जाय त्या देवाची त्या सोम्याची आनी आमी आमचें उणेपण वळखून घेतलां आनी ह्या वेळार देवाचें उतर आमी आयकूंक आसा देवाचें उतर आमकां जाय दिसपडटें आत्मी गटाय आमी जोडच्याक त्या देखून हे पवित्र आत्म्याची गीत गावया परत एक घडीभर आमी उबी रावया देवाचें उतरासून नियाळ करूंक वेच्या पयलें पावन आत्माने म्हणलें तें गीत आमी गावया आनी जेजूची ससाय आम्हा सर्वांचेर आमी मागून घेवया
ಸುರಿಸಿ ಲೋಕದ ಶಕ್ತಿಯ ಎದುರಿಸಿ ಗೆಲ್ಲಲು ಆತ್ಮನ ಮಳೆ ಸುರಿಸಿ ಪಾವನಾತ್ಮರೇ ಪ್ರಿಯ ಪಾವನಾತ್ಮರೇ ಇಳಿದು ಬಾರ ಬೇಗ ಬಾರ ನಮ್ಮ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಇಳಿದು ಬಾರ ಬೇಗ ಬಾರ ನಮ್ಮ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಹಾಲೆಲೂಯ 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 सर्वेस्पोर तुमचे सवय असो तुमचे सवे असो सालुका प्रमाणे जेजू ख्रिस्ताची शुभ वार्ता महिमा तुका येसुया अवस्वर 8 वाक्य 22 तावन 25 मनसर एक दीस जेजू आपल्या शिसा सांगता दोनीर सोडलो आनी आमी सरोवराचे पलतडी या म्हणलो तशें ते भायर सरले मुखार वेता वेता जेजूक न्हीद पडली तितल्यार सरोवराचेर एक जड वारें मारूंक सुरू जालें दोनी भितर उदक बरोवन ते सर्व व्हड आपयांत पडले शेस जेजू सरशीन आयले आनी ताका जागोवन मेस्त्री मेस्त्री आमी बुडता म्हणून बोबाटले जेजून उठोवन वाऱ्याक आनी उसांबळ लारांक बेस्टायलें तेदवां वारें वादळ रावलें आनी सक्कड शांत जालें उपरांत ताणें शिसा लागीं विचारलें खंय आसा तुमचो भावार्थ शिस भियोवन तशें अजाप जावन एकामेका म्हणटाले हो तर कोण जायत वाऱ्याक आनी लारांक सयत तो फरमायता आनी ती ताका खाल जातात देवाचें उतर हें बसया मोगाळ बाबा भयणीनो मनशाची जिणी वा आमची जिणी कंडी जावन साबार समस्यांनी रेवडल्या वैगिनी थोडे पोटी आमकां सांगूंक साध्य आसात आमचे समस्या थोडे पोटी इतले समस्या आसात की एकामेका सांगूंक आमकां नाकात थोडे पोटी आमचे समस्या आयकूंक आमची मनशां आमचे सांगाता नात आनी अशें आमी कश्टार आसा एक समस्या पर्यार जावन येता आसतना आनी एक समस्या आमकां तयार आसता म्हणली भोगणां हांगासर आसतली आमी सर्वांची वा थोड्यांची म्हणी आसूंक पुरो कुटुंबांत एकल्याची पिडा गूण जावन येतना आनी एकल्या सुरू जाता आनी अशें आमचें दिसपडतें कुटुंबाचें जिवीत आमकां कश्टांचें म्हणून थोड्यांक भोगता केदो वेळा बाबा भयणो म्हज्या आनी तुमच्या कुटुंबांत जिणयेंत कश्ट येताना आमी ते नेगेटीव रितीन काण घेता तोवळ ते कश्ट हाळू जायनात बदलाक ते दोडते जातात केदो वेळा म्हज्या आनी तुमच्या जिवितांत ते कश्ट आमी गुणात्मक रितीन काण घेता पॉझिटीव रितीन काण घेता ह्या कश्टांत हांव कितेंगी बरें अनुभव करतलो ह्या कश्टांत देवाचो हात आसा म्हणलें आमी चिंताव जाल्यार ते कश्ट क्षणीक जावन आसतले थोडे दिसांचे थोडे घडयेचे जावन आसतले उपरांत आमी जैते जातले हांव थोड्यांक म्हणी असलो अनुभव जाला जावंक पुरो म्हज्या कश्टांत जेजू आसा म्हज्या कश्टांत हांव जेजूक आराधन करता म्हज्या कश्टांत हांव जेजूचो हात धरता म्हणून हांव आनी तुमी पॉझिटीव रितीन चिंताव जाल्यार आमी सोलवचे ना आमी निराशी जावचे ना आमी ददस्पर जावचे ना कंगाल जावचे ना केदो वेळा जिवितांत कश्ट येता आसतना आमी भावार्थ सांगता तो वळू आमकां सोलवणी दिसतली आयच्या शुभ वर्तेंत तुमी आयकलें जेजू आनी ताचे शिस सरोवरांत त्या दोनींत
पयन करतले. जेजू तांचे सांगा तसो आसलो, पूण जेजू आसा म्हणली तांकां परवत्त नातली. ते तांच्याच संवसारांत आसले ते शिस. आनी ह्या वेळार वारें आयलें, वादळ आयलें, दोनी भितर उदक आयलें. दोन बुडोवंक जाताना हे बोब घालतात. आनी जेजू थंयसर एका रितीन ईद काडटलो म्हूण सांगता. आनी जेजूक जागयतना जेजू तांच्या गरजाक पावलो. जेजू तांकां आदार दिता, जेजू तांकां सांबाळटा. बाबा भयणो, खंयच्या कश्टा आकांता वेळार जेजू आमचे सांगातच आसता म्हणलें आमी विसरूंक नजो. कशें त्या शिसांनी जेजूक जागयलें आनी सांगलें, जेजू आमी बुडता. जेजू तांच्या गरजा पावलो. त्या देखून जेजू आमचे तावन पयस वचना. जेजू आमचे तावन मेकळो जायना. जेजू आमचे सांगातच हर एका घडये हर एका वेळा आसता, पूण जायते पोटी आमी जेजू तावन पयस वेता. आनी कश्टाक सांपडटना, सोलवणी बगता आसतना तो वेळ आमी भोप घालता. जेजू म्हाका सांडलाय गी, जेजू म्हजी काकळूत कर. असले उद्गार येवचे वाजबी जावन आसा. आमी संवसारांत जियोवची. जायती राटावळी आसात बाबा बेनो, जायत्यो संगत्यो आमकां आसात, तरी थोडो वेळ जेजू सांगता आमी करसल्यार आमी सोलवना. आमी आमच्या कश्टा आकांतांत जेजू वा देव कितेंय बरें करूंक शकता म्हणलें आज आमी नियाळ करूंक जाय. विशेश जावन गॉड युजस आवर प्रॉब्लेम्स टू डिरेक्ट अस. म्हज्या आनी तुमच्यात येवचे हर एक कश्ट संकश्ट म्हज्या आनी तुमच्या जिविताक एक दिशा दाखयता, एक डिरेक्शन दिता. खंयचेय कश्ट जावं दी. देवान आमकां जायतें दिलां. आमकां कुटुंब दिलां, कुटुंबांत भुरगीं दिल्यात, आस्त बोदीक दिलां, बरी भलायकी दिल्या. पूण ह्या बऱ्यापणांत हांव देवाक विसरलांगी. म्हाका पुरा दिलां दिलां म्हण आमी म्हणटा, पूण दिल्ल्या देवाक हांव विसरलांगी. दिल्ल्या देवाक हांव देगेर दवरून म्हजेंच म्हणलें हांव वळखून घेतांगी. हांव स्वार्थी जालांगी. हांव चिंता म्हज्या जिवितांत कश्ट येता आसतना हांव तें पॉजिटीव रितीन चिंता जाल्यार हांव देवात ताच्या मोगात हांव पयस केलां. ताका उपकार आठोवंक, ताचो उकडास काडूंक हो एक अवकाश बाबा बेनो. पळय, पुरा बरेंच आसतना सडता वचून आमचे मागणे मोठवे, देवाचो उडासी उणो. पूण जिवितांत इल्लेशे कश्ट संकश्ट येता आसतना आमी जेजू सरशी धांवून येता, रेतीरेक धांवता, आराधनाक धांवता. कोरोना आयल्या वेळार पळया, सगळे मोबायलार मिसाचें बलिदान आयकताले, आराधन आयकताले. आतां कोरोना पयस केला, मोबायलांत दुसऱ्या संगती गोवल्यांत आनी अशें साबार संगत्यो आमकां पळोवंक मेळटात, भोगोवंक मेळटात. त्या देखून बाबा बेनो, हर एक समस्ये आमच्या जिविताक एक नवी दिशा दाखोवच्याक म्हण आमी स्विकार करूंक जाय. दुसरें, गॉड युजस आवर प्रॉब्लेम्स टू इन्स्पेक्ट अस. आमची तपासणी करच्या पासत उडास्तवरा. आमच्या जिवितांत तपासणी परीक्षा करच्या पासत थोडे कश्ट संकश्ट आमकां भोगोवंक मेळटात. आतां सडताव जावन आमी टी बॅग यूज करता न्ही. च्याचो पिठो, कापयो पिठो भायर अप्रूप. इल्लें शिकले मनशां बरता टी बॅग म्हणून. ते टी बॅग हाडून दवरल्यार ते शेळ्या उदकाक गेल्यार ताचो कलर भायर येना. येताय टी बॅग खतखत्या उदकाक उण उदकाक गेल्यार ताचो कलर भायर येता, नाजाल्यार ताचो काणेर भायर येना, ताचो कलर कितें म्हूण कळना. आमी हर एकलीं पवित्र स्नाना मनयपात भावार्थाचीं भुरगीं जाल्या. देवाच्या कुटुंबाचें सांदेपण घेतलां. पूण भावा बेनो, आमचो भावार्थ कसो आसा म्हूण पारखुवच्याक थोडे फावटी आमकां कश्ट येतात. कशें टी बॅग खतखत्या उदकाक गेल्यार उण उदकाक गेल्यार ताचो कलर भायर येता गी. जिवितांत कश्ट येता आसतना नीज कलर आमचो भायर येता, भावार्थाचो कलर भायर येता. हांव कसो आसा, म्हज्या जिवितांत कश्ट येता आसतना देवाताना फळाफळ घेवन वेतांगी, भावार्थ सांगतांगी, अन्या देवाची पुजा करतांगी. हें पुरा पारखुवच्या थोडे फावटी भाव भयणो. कितलीशीं आमची भाव भयणी आसात दोनीर पांय दवरून आसात. आमच्या जेजू लागीं मागलें तक्षण मेळना. कित्याक जेजून दिवचें बऱ्यांतलें बरें दिल्लें तो फाटीं घेना. त्या देखून आमची भाव भयणी तांकां मागलें तक्षण मेळचें, त्या देखून आमच्या जेजू लागीं मेळना म्हणून अन्या देवा सरशेन वचून वेगीच मेळच्या पासून मागतात. त्या देखून बाबा बेनो, थोडे फावटी म्हज्या आनी तुमच्या जिवितांत आमचे कश्ट संकश्ट आमच्या भावार्थाची तपासणी करच्याक,
आमच्या बाबार तसो नीज खाल्ल्यार भायर हाडच्याक त्या देखून चंचल जावचें नाका, कंगल जावचें नाका. आमी चिंतूंक जाय हे कश्ट म्हज्या बाबार्थाची परीक्षा. ह्या परीक्षेंत हांवें पास जावंक जाय, हे परीक्षेंत हांवें बरें करून शिकोवंक जाय. म्हणजे ह्या कश्टांत हांवें शिकोवंक जाय, भोगोवंक जाय, अनुभव करूंक जाय आनी म्हजें जिवीत जैतान भरतलें. बाबा भयणो, तिसरें बाबा भयणो, आमी समजूंक जाय गॉड यूजस आवर प्रॉब्लेम्स टू करेक्ट यू. थोडे फावटी आमी करचें आमकां सारकें दिसता. आमच्या आवय बापायनी, वडिलांनी, याजकांनी, धार्मिकांनी, मुखेल्यांनी सांगल्यार ना 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 तुजें समाना, म्हजें समा, हांव तूं समा, असलीं चिंतपां म्हजें आनी तुमचें तें थोडे फावटी आमी अनुभव केल्यान जावंक पुरो. पूण असले कश्ट, संकश्ट, समस्या येता आसतना आमकां समजता की हांव सारको न्ही. म्हज्या आवय बापायनी सांगलें हांवें आयकचें, म्हज्या मालगड्यांनी सांगलें आयकचें, पवी सभेचें मुखेलपण घेवन आमकां जेजूचो मोग दिवच्या, शिकून दिवच्या, ह्या जाकांचें धार्मिकाचें थोडें मापान आयकचें, नाजाल्यार हांव सुलवतलो. त्या देखून बाबा भयणो, आमकां थोडे फावटी कश्ट, संकश्ट आमकां सारके वाटेन हाडूंक आमी वापरल्यार आमी सोलवूंचे ना. पळया, एक ल्हानशा भुरग्याक थंयसर उजो आसा पोता म्हणून सांगल्यार परते उजे सरशीन वेता आनी उज्याक हात घालता आनी बोट उलपयता. ताचे उपरांत आवयक सांगता भुरग्याक, मम्मी बुबू जाता वचो नाका उजो म्हणून. पयलें आवयन हाळे पोता बुबू जाता वचो नाका म्हळ्यार ना ना वेतात भुरगें. पूण एक फावटी हात उलपयल्या उपरांत मागीर कळटा, मागीर तेंच भुरगें आवयक सांगता मम्मी बुबू जाता वचो नाका. तशेंच बाबा भयणो, थोडे फावटी म्हज्या आनी तुमच्या जिवितांत कश्ट येता आसतना आमच्या जिवितांत कितेंय बरें करूंक, आमचे ते साल समकून सारकी करून घेवंक म्हणून आमी स्विकार करूंक जाय. उपरांत बाबा भयणो, गॉड यूजस आवर प्रॉब्लेम्स टू प्रोटेक्ट यू. आमकां भद्रती दिवच्या पासून जायते फावटी आमी चिंतचे आसा हें कश्ट आयलें अशें म्हजें मोग जालें, हे कश्ट म्हाका कित्याक, ताका कित्याक येवनात, असली पुरो चिंतपां अस्कत मनशा सैमांत आमी भोगून आसा. पूण आमी केदळ्ळा हे समस्ये म्हाका कलिंगी भद्रते हाडटा, कितेंय बरें हाडटा म्हूण चिंतल्यार आमी सोलवचें ना. म्हजो एकलो इश्ट आसलो बाबा भयणो, तो ताच्या इश्टा सांगता भोवंक बैसरलो तांच्या कारार. पूण भोवंक तयार करता आसतना हो बायकांतल्यान पडलो आनी पांय फ्रॅक्चर जालो. ताका वचून जावना. ताचे इश्ट आनी उरले सांगता गेले आनी वचून 2 दिसां भितर तांचें कार एक्सिडेंट जालें, तांतले 2 जण मरोण पावले. आनी तो बोळू हो चिंता, हांवें त्या कारार गेलो जाल्यार हांवें मरतो कोण ना. ताच्या पयल्यांत म्हजें बायक स्किड जालें आनी म्हजे पांयक फ्रॅक्चर जालो. पळया, व्हड आपायांतलें ताका राखलें, मरणांतलो देवान राखलो. ल्हानशेक बायक स्किड जालें आनी तो बोळ तो चिंतलो देवान म्हाका कश्ट दिले, म्हज्या इश्टा सांगात वचोंक जावना. तें अवघड जाल्या परत तो चिंता म्हाका मरणांतलो देवान राखलो, कितेंय व्हडल्या आपायान तो म्हाका राखलो. थोडे फावटी ल्हानशे समस्या बाबा भयणो मुखार जावंक आसच्या व्हड समस्या तेन्ना आमकां राखतात. आमी त्या रितीन खाण घेवंक जाय आनी तो वळू आमकां बरेंपण जाता. पळया, परमेस्तरान झुजे, ताच्या भावांनी ताका विकलो आनी तो थंयसर उत्पत्ती पुस्तकां सांगता तुमी म्हाका वायट करूंक चिंतलें पूण देवान तें बऱ्याक पडशें केलें. प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया. पळया, ताच्या भावांनी मसरान बरोवन ताका विकलो, एक पुट्टू बांय गेलो तरी ताका देवान राखलो. उपरांत तोच तांच्या गरजांक पळोवलो. तांच्या गांवांत दुकोळ आयिल्ल्या वेळार थंयसर त्या इजिप्तांत तांकां ताणें खाण दिलें, आदार दिलो. तातूंत बाबा भयणो, म्हज्या आनी तुमच्या जिवितांत येवचे कश्ट, संकश्ट एक ना तर एका रितीन बरें करूंक शकतात. तातूंत कश्ट येता आसतना आमी बाबार्थ सांडचो नाका. कश्ट येता आसतना आमचें मुग्धलें म्हूण चिंतचें नाका. तातूंत आमी जेजू लागीं येवंक जाय आनी जेजू तावन बेसांवां जोडूंक जाय. आज आमी हेंसू करूंक आयल्या. त्या देखून बाबा भयणो, आमी दिंबेर पडया, मुखली एक 5 मिनटां आमचें समर्पण करया. आमच्या समर्पणा वेळार आमचे सगळे इरादे उगडासा काडया, आमचे विनवणे उगडासा काडया, आमचें कुटुंब समर्पण दिवया आनी एकामेका पासून आमी मागोवंक उगडास दवरया. आमी दिंबेर पडया. सगळोच तुका समर्पिता जेजू म्हणलें आमी गीत गावया आनी ह्या वेळार तुमचे पासून समर्पणाचें मागणें हांव करतलो. सगळोच जेजूक समर्पिता, कुशेन सर्व हांव अपसिता, सदांच मोग कर ताचेर पात येवन
ताचेच थंय हांव जियेता. तातूंत बाबा भयणो, ह्या वेळार कितें पूर आमच्या मतींत आमी घेवन आयल्या इरादे, विनवण्यो, तेसावा जेजूक समर्पण दिवया. आनी जेजू आमकां हर एकल्याक ताच्या पवित्र हातान जैतेवंत करतलो. इसाया प्रवादीच्या पुस्तकांत अबस्वर 40:1 वळ सांगता, भिये नाकात, हांव तुमचो देव, घाबर नाकात, हांव तुमच्या सांगाता आसा. म्हज्या उजव्या हातान हांव तुमकां जैतेवंत करता, तुमकां हर एकल्या मजत दिता, घटाय दिता. ह्या जेजूचेर विश्वास दवरया, ह्या जेजूचेर पातयेनी दवरया. आनी आमकां कितेंच मागोंक ना जाल्यार आमी मागया पेल्या पासून, हेरां पासून. हांगासर जायतीं जाणां मागोंक आयल्यान, दुखांत ती बुडल्यान, काळोखांत ती आसात, विविध संकश्टा वरवीं तांचे पासून आमी मागया. आनी तांचे पासून आमी तांचे सरियेक कश्ट संकश्ट समर्पीत करूंक देवाचो आदार आमी मागया. सगळो जेजू समर्पिता, सर्वा ओप्सिता, सदांच मोग ताचेर पातयेव, ताचे थंय हांव जियेता. सर्व साव दिता, सर्व साव दिता. म्हाका सोडवून दारा हांव समर्पिता. सर्व साव दिता, सर्व साव दिता. सगळोच म्हाका सोडवून दारा हांव समर्पिता. बाबा भयणो, आमी समर्पित करी आमचे जिवीत, आमच्या कुडीचे हर एक विश्व. जर खंयच्या विश्वाक कितेंय बादाक आसा जाल्यार उक्त्यान आमी मागया जेजू लागीं. आमच्या मनांत त्या विश्वाचे नांव काड मागया. जेजू आमकां ह्या वेळार आपडतीत आसा. आमचे कुटुंब आमी समर्पीत करया. कुटुंबांतल्या भुरग्यांक, कुटुंबांतल्या हर एका सांद्यांक, कुटुंबांत आसलेल्या पिडेस्तांक हर एकल्या समर्पीत करया. आमच्या जल्मदातारांक आमी समर्पीत करया. बाबा भयणो, आमच्या कुटुंबांतल्या भुरग्यांक, आमच्या इश्टा इश्टिणींक, आमच्या कुटुंबादारांक, शेजारच्यांक आनी सयऱ्यांक, खंडी जावन आमच्या पाप सैबाक, सर्व बिस्प याजकांक, आमच्या धर्मिकांक, आमच्या पबी सभेक, आमच्या फिरगज याजकांक, आमच्या फिरगज मुखेल्यांक, आमच्या देशाच्या हर एका फुडाऱ्यांक, आमच्या शिक्षकांक, सर्व वैजांक, नर्सांक, आमच्या मलगड्या आनी उतर प्रायस्तांक, आमच्या युवजनाक, आमच्या फिरगजनांतल्या हर एका संघ संस्थ्यांक आनी वावराड्यांक, आसऱ्यांनी, आश्रमांनी, आस्पत्र्यांच्या सर्व पिडेस्तांक, आमच्या शिक्षण संस्थांनी शिकोवच्या सर्व भुरग्यांक आनी शिक्षकांक, आमच्या रैतांक, व्यापार वहिवाट करतल्या हर एका बाबा भयणीक, सर्व चालकांक, मालकांक, सर्व पैनाऱ्यांक, कृषी वावर करच्या हर एका वावराड्यांक, आमच्या सर्व घरांनी आसलेल्या मन जातींक, आमचे घर, आमच्या आस्त बदीक, आमचो वाडो, आमचे फिरगस, आमचे वस्तेगर, आमच्या सर्व दानीक, इथा चिंतकांक, आमचे विशीं बरें उलयतल्यांक, दिसपडटे आमकां बरो सांगात दितल्यांक हर एकल्या समर्पीत करया. बाबा भयणो, आमकांच आमी समर्पीत करया. जर कोणी आमच्या विशीं नांव पाड करचें आसा तांकांय आमी जेजू समर्पीत करया. तांचें मत उजवाडाव दी, तांकां बरें जावं दी. ह्या पुरुशेताक दान दिवच्या हर एकांक, हांगासर नव्यान आयिल्ल्या हर एकल्याक जेवण तयार करचें, फिरगस कुटुंबाच्या सर्व सांद्यांक, हांगासर वावर करचें ह्या जाका, हांगासर सेवा दिवच्या ह्या जाका, हांगासर येवच्या हर एक यात्रिकांक आमी समर्पीत करया. सर आमच्या क्रिस्तांव भाव भयणीक, बाबा भयणो, आमी समर्पीत करया आनी देवाचे आशिर्वाद आमी जोडया.
हर एकल्याचेर जेजूची आशिर्वादां देव दीत. बरो देव हर एकल्याच्यांतलें बरेंपण पळोवन दी आनी आमकां बरी भलायकी दिवन दी. आमची मत उजवाडावन दी. आमची उतरां आमची चिंतपां पवित्र करून दी. आनी अशें देवाक आनी पेल्याक मानवल्लें एक पवित्र बलिदान आमच्या जिवितांत आमी भेटोवंक आमकां जेजू बेसांव दिवन दी म्हूण आमी मागया आनी ताची बेसांवां जोडूंक आमकां समय तयार करया. येत्या व्हडा सक्रामेंता साश्टांग नमन करुया. भावार्थाचे बळ दिव्या. जशे बापा तशेच पुताक उल्हासानी स्तुती जावं. पूर्वी महिमा सस्ना सस्ना एकाच काळ्यात अर्सिता तुकां दोगांयच्या स्पिरिता समसमी नावाडटा. आमेन. प्रार्थुया. हे देवाचे सक्रामेंता काल तुझ्या कष्ट सवगडास तुवें आमकां सोडलाय. तुझ्या सोडवून सफळ सदांच आमचे ते आमी बोगी सारको तुझ्या कुडीच्या आनी रक्ताच्या पवित्र मिस्तेराक आमी मान करूंक आमकां दयेन फावो कर. तुजी येता आनी रास करताय सस्नाच्या सस्ना. आमेन. भक्तीन हुरपेन तुका नावडटा सोनिया. दिनवाशी काळजा उपकार मानता. जिणेंत आमच्या तुज्या देण्या सोम्या किते पाटी आमी दिवं. मोगान तुज्या सोम्या आमकां तुवें पोसलाय. राखलाय सेवे तुझ्या. काळजा मौनान आमकां तुवें एकवटायलाय. गोपान क्रिस्ता जेजूच्या. भक्तीन उरपेन तुका नावडटा सोनिया. दिनवाशी काळजा उपकार मानता. जिणेंत आमच्या तुज्या बीच देण्या सोम्या किते पाटी आमी दिवं. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी. आमेन. आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सवे आसो. तुमचे सवे आसो. जेजू क्रिस्त थंय म्हज्या मोगाळ बाबा भयणीनो. देवस्तुतेचें 3रे वर्स संपोवन आयिल्लें. डिसेंबराच्या पयल्या हप्त्यांत हांव न्हू परत देवस्तुतेचें पयलें वर्स प्रारंभ जाता. आनी नोव्हेंबर म्हयन्यांत 3000 आमकां आयकूंक मेळची पवित्र पुस्तकांतलीं उतरां थोडी पटी भिरांत हाडतात. आनी उतरां ती थोडी अशीं आसतात. थंय हांगासर भंय कांपणी जातली. राज्य राज्याचेर राष्ट्र राज्याचेर राष्ट्राचेर झुजाक देंवतले. बुर्तुगोल गंधकाचो पावस जागृत रावा हें उतरां आयकत आसतना जालो संवसार आखेर जालो कोणना अशें थोड्यांनी चिंतचें आसा. बाबा बेन्नो संवसार आखेर जायना. म्हजो आनी तुमचो संवसार आखेर जावं की पुरो.
तें आमकां कळीत ना. पूण ही देवस्तुती वा ह्या देवस्तुतींतली वाचपां देवाचें उतर आमकां आत्मीक तयारी करूंक आनी जेजूच्या दुसऱ्या येण्याक आयती जावंक पोणें दिता. आनी दुसरें येणें जेजूचें तें वैयक्तीक रितीन जावचें, इंडिविज्युअल. ताका देखून हें वैयक्तीक दुसरें येणें जाता आसतना आमी आत्मीक रितीन सुटसुटीत जावंक जाय. खाव जेवचें न्ही, भियेवचें न्ही, आमचे वांकडे वटो नीट करूंक, जिवीत पवित्र करूंक आनी देवाक आनी पेल्याक मानवचें तसलें जिवीत आमी रुतां करूंक आपोवणें दिता आसतना ह्या बलिदाना वेळार बाबा भयणो हात जोडून आमी मागया आमच्यो वांकड्यो वटो उगडास काडया. देवा विरोध, देवाच्या मोगा विरोध, पेल्या विरोध खंय पुरो आमी सुकोन पडल्या. हे संगते उगडास काड म्हजें जिवीत सारकें करूंक जेजूच्या येण्याक दुसऱ्या येण्याक हांवें वैयक्तीक रितीन आयती जावंक तसो आदार आनी ससाय मागया. आमचें उणेपण वळखून सांगता म्हणया हांव पातकी सर्व पदरा देवाक आनी तुमकां बाबा भयण म्हजो कोणी अवसरून सांगता मनात चिंतून तोंडान उसारून वायट धरून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पदकां केल्या. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो भोव व्हड अपराध. ह्या पासून बगेवो सदां सांवकार मरये सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भयण म्हज्या खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थून मागता. सर्व पदवेदार देव बाप आमची काकुळट करूं आनी आमची पातकां बगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावो. सोनिया काकुळट कर, सोनिया काकुळट कर, क्रिस्ता काकुळट कर, क्रिस्ता काकुळट कर, सोनिया काकुळट प्रार्थूया. सर्वेस्पर आमच्या बापा सांजुजे वाजाक परजळीत मागण्या आनी दुबळेक्याची जिणी जिवन तुज्या परजेक देखे बरेत जिविता मुखांतर साक्ष दिवंक फावो केल्ल्या पासत आमी तुका अर्गां दिता. आमी ताच्या पावलांनी चलोवन मागण्याच्या आनी दुबळेक्याच्या स्पिरितान नव्या जिणेची साल धरूंक आमकां फावो कर म्हूण मागता. आमच्या सम्या तुज्या पुता जेजू ख्रिस्ता वरवीं तो करो देव तुजे सगळे पवित्र आत्म्याच्या एकपणांत जियेता आनी रासवड चलयता सासणाच्या सासना. सांजू आमच्या दुसऱ्या पत्रांतलें वसाप. विंचून काडलेल्या मनेस्तिनी तुज्या भुरग्यां मदली थोडी बापान आमकां फरमायल्ले परी सताच्या वाटेन चलतात तें पळोवन म्हाका जाल्लो संतोश इतलो आनी तितलो न्हय. आनी आतां मानेस्तिनी तुजे लागीं हांव करतां ती विनंती ही आमी समेस्तांनी एकामेकाचो मोग करी जाय. हो कांय एक नवो उपादेश न्हय, बगार सुरवेरतांस आमकां दिल्लो उपादेश तो. मोग करचो म्हणल्यार देवाचे उपादेश पाळचे. तुमी एकामेकाचो मोग करी जाय म्हूण तुमी सुरवेरतांस आयकल्लो उपादेश होस. जेजू क्रिस्त मनीस जावन आयलो म्हूण वळखूंक इन्कार करतले 60% मनीस संवसारान शिंपट गेल्यात. असल्यांक टक्की आनी क्रिस्ता विरोधी म्हणटात. तुमी काडटात ती मिनत निर्फळ जायनासतना कामाचो प्रतिफळ जोडिशे तुमी सत्रायेर आसा जाय. जो कोण क्रिस्ताच्या शिकवणेसरी रावनासतना ताची गड उतर वेता ताचे तें देव जियेना. पूण क्रिस्ताच्या शिकवणेक विश्वासी रावतल्या तें बाप आनी पूत जियेता. देवाचे उतार हें श्लोक. सर्वेस्पराचे नियमशास्त्र पाळटात ती करीस भागी. सरस्वराची नियम पाळटात ती करीस भागी. कथावीन जिणयेन सर्वेस्पराचे धर्मशास्त्र पाळटात ती भागी.
ताची नियमां विश्वासान पाळून सगळ्या काळजान ताका सोदतात ती सुभागी. श्लोक सर्वेस्पराचे नियम शास्त्र पाळतात ती करीस भागी. सगळ्या म्हज्या काळजान तुकाच हांव सोदीत आसा. तुज्या उपदेशांतावन पयस सरो म्हाका सोडिनाका. तुजेर पातक करिना जावं तुजें उतर म्हज्या काळजान हांवें रोमोन धरलां. श्लोक सर्वेस्पराचे नियम शास्त्र पाळतात ती करीस भागी. तुज्या साकराक दया दाखय. तेद्वा जिवंत आसून तुजें उतर हांव पाळटलों. म्हजे दोळे उगड. तेद्वा तुज्या धर्मशास्त्राची अद्भुतां हांव नियाळटलों. श्लोक सर्वेस्पराचे नियम शास्त्र पाळतात ती करीस भागी. उद्गार Hallelujah, Christa jay jay. Hallelujah, 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 Christa jay jay. दृढ रवा आनी तुमच्यो तकल्यो उबारून धरा, कित्याक तुमची सडवण लागीं पावल्या. Hallelujah, 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 Christa jay jay. सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसो. तुमचे सोवे आसो. सालुका परमाने जेजू क्रिस्ताचे शुभ अर्थ. महिमा तुकाय सोम्या. जेजू आपल्या शिसांक म्हणालो, जशें नोयेच्या काळार घडलें तशें मनशापूत येवच्या काळारी घडतलें. नोये तारुवांत वेसो दीस पर्यान लोक खावन पिवून आसुल्लो, लग्न करून घेतालो आनी दितालो, आनी बुडतुगोल आयलो आनी सगळीं नास जालीं. तशेंच घडलें लोताच्या काळार. लोक खावन पिवून व्यापार करून शेतां लावन आनी घरां बांदूनच आसलो. पूण लोत सोदोमातावन भायर सरून गेल्या दिसच मळबारतावन उज्यासो आनी गंधाकसो पावस वतलो आनी सगळीं नास जालीं. हेच परी घडतलें मनशापूत प्रत्यक्ष जातलो त्या दिसा. त्या दिसा घराच्या पाक्यार आसा तो घरा भितर आसलेले भितर आपलें बदीक काडूंक म्हणून सकलां देवना जावं. तशेंच शेतांत आसा तोय आपल्या घरा पाटी वसना जावं. लोताच्या स्त्रियेक कितें घडलें तें उगडास करा. जो कोण आपलो जीव वाचोवंक सोदता तो आपलो जीव वगडायतलो, आनी जो कोण तो वगडायता तो शाबीत उरयतलो. हांव तुमकां सांगता, ते राती एकाच हांतुळणांत दोग न्ही दोन आसतले, पूण दोगां मदल्या एकल्याक व्हरतले आनी एकल्याक सोडतले. दोगी स्त्रियो सांगाता गोव दोळणू आसतल्यो, पूण एकल्याक व्हरतले आनी एकल्याक सोडतले. खंय सोम्या म्हणून शिसांनी ताका विचारलें. जेजून तांकां म्हळें, जंय मोडें पडलां थंय गीद जमो जातलें. देवाचें उतार हें वकाणी तुका क्रिस्ता. मोगाळ बाबा भयणीनो, आयच्या वाचपांचेर नियाळ तयार करता आसतना म्हाका म्हज्या ल्हानपणाच्या दिसाचो भुरगेपणाचो उगडास आयलो. आनी ती घडीत सांगता आसतना तुमकां तुमचो उगडास येवंक पुरो बाळपणाचो. बातलोंच्या संदर्भात 70,000 गाद्यान पर वावरतना ती हेलिकॉप्टर बरी पाती उपतात. पाती म्हणचे नाका, पाती न्ही उबोवन आसतात. आनी ह्या पात्यांक धरचें आसलें हांवें. धरन ताची शिमटी इल्लीशी काडन ताका केपूल फूल घालून वा ते मिश्याचें फूल सोडचें आनी तें उपचें पळोवन बारी संतोश. तुमी केलां हें तशें? आं, व्हेरी गूड. पळय तुमकां 100 जाणांनी केलां. त्या हेलिकॉप्टर बरें जाल्ल्या पात्याक लो वचून धरचें, मागीर ताच्या शिमटेच्या भितर एक फूल घालचें आनी ती सबाय पळोवची. बारी खुशी. आतां बघता त्या पात्याक कितलें दुखयलां हांवें म्हणून. ते पातें वयर वचून बसताले आनी पळोवचें खंय बसता खंय वता. ते फाल्यां पळोवचें तें पातें आयलां की काल फूल घाललें म्हणून. तूं एक संतोश. त्याच पात्याक हांव पळोवन आसतलो तसली पाती वचून
व्हळांतल्यान ह्या कणयांतल्यान दांड्यांतल्यान रावनाच्या पणकुल्यांत उदक आसता थंयसर वचून त्या पात्यान पाकटे वयर करून बुडोवचे. ताचे पाकटे ते बुडयना, खाली वेता आनी जस्ट देंवता आनी वयर येता. पळयलां गे तुमी तें? कित्याक तें पातें वा पाती आपणाचे पाकटे उदकाक बुडयना? तुमी मास करतात म्हणजे ना, सगळी कूड सुद्दां ताणें उदकांत बुडयल्यार परत्याक ताका उबोवंक जायना. तें पातें वा पाती कश्टाक सांपडोता. बाबा बेनो, त्या पात्यांक कळीत आसा वा पातींक कळीत आसा आपूण संपूर्ण उदकांत बुडयल्यार म्हजें मुग्धलें, हांव खंय मनीस सांपडटा, म्हजे पाकोटे पिंतात. ह्या पात्यांतावन आमी एक वर्तें लिसांव शिकोवंक आसा बाबा बेनो. पात्यांक कळीत आसा आपूण कितलें बुडयचें तितलें मात्र बुडयचें. उदक जाय, उदकांत खेळूंक जाय, कितलें खेळचें, कितलें बुडोवचें, कशें रावचें म्हणल्यार त्या पात्यांक कळीत आसा. पूण म्हाका आनी तुमकां संवसारी कशें जियेचें, कितलें संवसाराक लाभदोचें, कितलें संवसारांत आमी मेकळें रावचें म्हणलें आमी जायते फावटी विसरल्या गी म्हूण बगता. बाबा बेनो, देवान आमकां समेस्तांक ताच्याच सारकेंसो आनी सुरूपेंसो जावन रचला. पवित्र स्नान मरेपात आमकां हर एकल्याक देवाची भुरगीं केल्यांत आनी दैवीक देवाच्या कुटुंबाचें सांदेपण आमकां दिलां. पवित्रत्म्याच्या 7 देन्यांनी 12 फळांनी आमकां भरपूर कुरपां दिल्या आनी आमकां हर एकल्याक जेजूच्या आमोलीक रक्तान न्हाणयलां, धुलयलां आनी वर्त्या मापांत ताणें आमकां विकतें घेतल्यान. जेजूचें रगत, आमोलीक रगत, वर्तें रगत, मोलादीक रगत, ह्या रगतान आमकां ताणें विकतें घेतल्यान बाबा बेनो. तर आमी समजोचें आमी कितले मोलादीक. आमी संवसाराची न्हय, आमी सर्गीची, आमी संवसाराची न्हय बाबा बेनो. पवित्र स्नाना वेळार आमी ह्या संवसाराक मेल्या. 3 पोटी उदक घालतना आमी संवसाराक आदेवूस मागला. 3 पोटी उदकांत बुडयतात म्हळ्यार 3 पोटी बुडोवन आमचें जालें, मुग्धलें संवसाराक. आमी सुरवात केल्या सर्गीच्या राजाचें जिवीत. आमी जेंचे आंगातान उस्वास बंद केल्या परंत सर्गीच्या वाटेन सोमकोवचें म्हणून ना. पवित्र स्नान मरेपात आमी संवसाराक लाभदोन जिवंक ना. सर्गी आमचे दिश्ट लावन सर्गीच्या वाटेन भाग्यवंतपणान जिवंक आमी हर एकल्यान प्रयत्न करचे. त्या देखून आमी पयनारी जावन आसा. पयनारी सर्गीच्या राजाक. त्या देखून पवित्र स्नाना मरेपात आमी प्रारंभ केल्लें, आराम केल्लें जिवीत आतां सोमकोनच आसा बाबा बेनो. त्या देखून आमी हर एकल्यांनी संवसाराक लाभदोन जिवचें न्हय. सर्गीच्या संतीक, सर्गीच्या राजाक, सर्गीच्या वस्तूक आमी लाभदोन जिवंक जाय. त्या देखून सांव पावलू कोलोस्सेकारा बरयल्ल्या पत्रांत अवस्वर 3 दुसऱ्या वळी सांगता, संवसारी वस्तूंक गमान दिनासतना सर्गीच्या वस्तूक चड मोन दिया. असो अर्थ बाबा बेनो. ह्या संवसारी आमच्या कुडीच्या कुशालकाये खातीर, तात्कालीक सुखा खातीर चड गुमान दिनासतना, वेळ करनासतना आत्मीक बरेंपण जोडूंक, शाश्वत सुख जोडूंक, खरो संतोष जोडूंक आमी आमच्या आत्मीक जिविताक वेळ दिवंक जाय. आमी ध्यान करूंक जाय म्हणलो संदेश आमकां मेळटा. त्या देखून बाबा बेनो, जुआंवच्या वांजेलांत अवस्वर 17 थंयसर जेजू आपल्या शिसां पासून म्हजे आनी तुमचे पासून मागता आनी तो म्हणटा, तांचे पासत हांव मागता, म्हजे आनी तुमचे पासून मागता. पवित्र स्नाना मरेपात जेजूचे शीस आमी जाल्या आनी तो म्हणटा देवा लागीं, बापा हांव तांचे पासून मागता, संवसारा पासून मागिना. केदाळा हांव आनी तूं संवसाराक लागता, संवसाराचे गुलाम जाता, देव मागिना. देव संवसारा पासून मागिना, आमचे पासून मागता. केदाळ आमी संवसारांतून मेकळे जाता, संवसाराच्या कुशलकायेंतून पयस रावता, देव आमचे पासून मागता. आनी ते देव ते आमचे जेजूचे मागणें देवाक मेसवता. त्याच अवस्वरांत त्या 14वे वळींत तो सांगता, जसो हांव संवसाराचो न्हय तशेंच तेय संवसाराचे न्हय. जेजू स्पश्ट करता बाबा बेनो, हांव संवसाराचो न्हय.
तादेखून म्हज्या नांवान स्नान घेतली ती भुरगीं जावन आसतात हांव आनी तुमी ती संवसाराची न्ही. तादेखून बापा ते समेस्त एक जावन देत, संवसारान न्ही, सांगाता मागण्यांत आत्मीक संगतीनी आनी सर्गीच्या राजाक तांणी येवच्या पासत. तादेखून बाबा बेन्नो, ह्या संवसारांत आमी जियेता, ह्या संवसारांत आमचें जिवीत आमी मुखारसून व्हरता, पूण संवसाराक आमी लाबदून जिवंक नजो. देखून आयची देवस्तुती आमकां समेस्तांक आमची क्रिस्तांव जिणी देवाक आनी पेल्याक मानतात असलें एक पवित्र आनी मानसुकेचें बलिदान जावन जियोंक बांदून हाडूंक आमकां आपोवणें दिता. आयच्या वांजेलांत सोम्याच्या दुसऱ्या येण्याक आमचे थंय कसली तयारी गरजेचें म्हणलें शुभ वर्तेंत आमकां समजयलां, स्पश्ट केलां. सोम्याच्या दुसऱ्या येण्याक हर एकल्याक वैयक्तीक रितीन अवकाश आसा बाबा बेन. सोम्याचें जेजूचें पयलें येणें 2000 वर्सां पयलें बेतलेहमांत थंयसर जालें, त्या कावणेर त्या गोठ्यान. पूण दुसरें येणें म्हज्या आनी तुमच्या वैयक्तीक जिणयें जातलें. मिसाला प्रेसार नाकात केदाळा फादर म्हाका तें म्हणून देवाक एकल्या मात्र तें कळीत आसा बाबा बेन्नो. आमचे संवसारी मरणा वेळार हांव आनी तुमी मरता आसतना जेजू प्रत्यक्ष जातलो आनी जेजूक आमी रूप पळयतले. जेजूक आमी आमचें अकावंट दिवंक आसतलें. संवसाराक तूं मेलाय, सर्गीच्या राजाक तुवें जिवीत प्रारंभ केल्लें, कितें बरें केलां. देवाचे उपादेश तुवें पाळल्याय, 10 उपादेश तुका कश्ट जातात म्हूण हांवें मोगाचे 2 उपादेश दिले, ते तुवें पाळल्याय, जियेलाय. आनी अशें बाबा बेन्नो, जेजू आमकां आमच्या वैयक्तीक दुसऱ्या येण्या वेळार आमकां हर एकल्याक तो पळोवंक मेळटलो, भोगोवंक मेळटलो आनी आमी ताका रूप पळयतले. ह्या वेळार आमची तयारी कसली आसूंक जाय ह्या विशयांत आमकां समजयलां बाबा बेन्नो. आमची तयारी कसली? एक सागुनीची पेट रेडी करून दवरची, पयलेंत बँड बुक करचें, कोंड कांडोरचो, ती न्ही बाबा बेन्नो. आमची तयारी जावंक जाय आत्मीक तयारी. बँड पोंड हें बरं आमी गरजे म्हणना, आमच्या कुटुंबाची जाय जाल्यार करतात, ते आमच्या सर्गीच्या राजा भोव गरजेचें न्ही. आमच्या सर्गीच्या वाटेक सर्गीच्या राजाक गरजेचें जावन आसा आमी सोम्याक वेळ दिवचो, सोम्याचो मोग करचो, सोम्याचें उतर आमी जियोवचें. हें आमचें आत्मीक तयारी बाबा पळयना. त्या देखून आमी हर एकल्यांनी बरें जिवीत जियोवच्याक परनेसलांतलीं 2 गडितां आयच्या शुभ वर्तेंत जेजून उल्लेख केलो आसा. पळया, नोयेच्या काळार कितें जालें. इस्रायलाचो लोक अनितीन जियोवन आसलो आनी नोये एकलो नितीवंत मनीस आसलो आनी देवाक मस्त बेजाराय जाता. हांवें विसून काडलेली परजा, मोगाची परजा, ताचो वर्तो मोग केला, वर्तो स्थान ताका दिला आनी म्हजी परजा म्हूण हांवें वाखाणल्या आनी म्हाका सोडून आज बोंब्या पुजा करता, अन्य देवाची पुजा करता, म्हजे तावन वस्तू पयस गेल्या आनी नितळ करच्या पासत बुडतुगोल दिवच्याक आवरो धाडच्याक थंयसर तयारी करनासतना नितीवंत मनशाक नोयेक सांगता आर्क पेट बांद म्हणून. आनी तो तयार करताना वो लोक गम्मत करनासलो, मजा करनासलो, लग्न करून घेतालो आनी कितें पुरा करनासलो. देवाचे विसर पडली, बुडतुगोल आयलो, सगळे नास जावन गेले. नोये आनी ताचें कुटुंब वाचलें. ताच्या उपरांत लोताच्या काळार कितें जालें. सगळो तो सोदोम आनी गोमोर गांवचो लोक, त्या शाराचो लोक अविधेयपणान जियेतलो, अनितीन जियेतलो. सर्वेस्पोर दोगां दुतांक धाडटा आनी लोता सांगता, संभाशण चलता आनी लोताक सर्वेस्पोराचो दूत सांगता, तुवें हो जागो सोडून शबीत आसच्या तुका सांबाळच्या त्या गांवाक तुवें वचोचें. लोत म्हणटा, पयशेल्या गांव वचोंक जायना म्हाका, मस्त चलोवंक आसा, हांव लागशिल्ल्या गांवाक वता. तो गांव नास जावंक आसा जाल्यार देव तो गांव सांबाळटा. लोता पासत नितीन जियेतलो, दैवीक भिरांतीन तो जियेतलो आनी थंयसर लोत पावलो. सोदोम आनी गोमाराक गंदा कसो उज्याचो पावस पडलो, सगळें सत्यानाश जालें आनी लोत वाचलो. लोता सांगता, ताची बायल मात्र पाटी घेवन पळयली. देवान म्हणलें, पाटी घेवन पळयनाका, मुखार पळोवन वच. पूण बायलेन फाटी पळयले म्हणजे ती मिठाची कांबो जाली. बाबा भयणो, ह्या प्रस्तुत काळार आमी कांय उणें ना.
संवसारी संगतींनी संवसारी राटावळींनी व्हडल्यो व्हडल्यो इगर्जे बांदून व्हडलीं व्हडलीं घरां बांदून गम्मतां करून कॉस्टली खाणां खावन घंटे घातल्यांनी मोबायलार इंटरनेटार बसून वेळ करता हांव सुवार्ता सांगना तूं पाड करताय म्हणून व्हडली इगर्ज बांदलाय पाड काम सांगना व्हडलें घर बांदलाय पाड काम म्हूण सांगना मस्त वेळ इंटरनेटार आसाय पाड काम म्हूण सांगना पूण कितलो वेळ म्हाका दिलाय हे सगळें तुका दिलां कितलो वेळ तुवें म्हाका दिलाय गम्मत कर पूण इल्लो वेळ देवा करसी आनी आमी हें करना जाल्यार बाबा बेन्नो आमची परिस्थिती तशी जातली नोयाच्या काळार जाल्ले बरी लोताच्या काळार जाल्ले बरे आमकां घडोवंक पुरो ताजे देखून पळयाचे सुवार्ते सांगला पाक्यार आसलो भितर मोलादीक आसा म्हणून तें घेवंक ताका जावचें ना दोगां सांगाता न्हिदतेलीं एकली उरतली एकलो वेतलो जायते पटी जाला बाबा बेन्नो बस येताना हार्ट जावन गेल्या थोडे घरा येवना थोडे पाक्यार मेल्ले आसात ताजे देखून आमची परिस्थिती तसली जावंक पुरो त्या देखून अकरेचे घडये राखा नाका तुजी जिणी बदलूंक अकराचे घडये राखा नाका तुज्या बाबा लागीं राजी जावंक अकराचे घडये रागा नाका तुजें हगे जिद्द पयस करूंक आजच तयार जा म्हणून आयच्या शुभ वर्तेंत आमकां आपोवणें मेळ्ळां भाव बेन्नो आनी हाच्या पयल्या वचपांत पळया जुआंवच्या पयल्या पत्रांत जेजूच्या दुसऱ्या येण्याक आमची तयारी खंयचे रितीन करूंक जाय म्हणलें विवर्सिलां पण तो सांगता सतानितीच्या वाटेन आमी करूंक जाय एकामेकाचो मोग करा आनी बरी सेवा करा तातूं आटापून आसा सर्गीच्या राजाची वाट बाबा बेन्नो जेजून आमकां उपादेश दिला आनी हो उपादेश व्हरतो जो कोण हो उपादेश जियेता एकामेकाचो मोग करता तसल्यांक जेजूतान बाचेवी जोडूंक सकता म्हणलो संदेश आयच्या पयल्या वाचपांत आमकां मेळटा तर बाबा बेन्नो आमचे आत्मीक जिवीत सुडसुडीत करूंक गरजेचें कितें पवित्र पुस्तकांतल्यो 5 संगत्यो मोठ्यान तुमच्या सांगात वांटून घेवन हो नियाळ आखेर करूंक हांव अत्रेकतां पयल्यान बाबा बेन्नो आमोस प्रवादीच्या पुस्तकान अध्याय 5 चवथी ओळ सांगता सीक गॉड नॉट सिन देवाक सोद न्हय फातकाक देवाक आमी सोदूंक जाय जायते पोटी आमी आमच्या भाव भयणी सांगता जी येत आसतना एकामेकाचें उणें म्हण सोदून येता हें गरजेचें न्हय त्या भाव भयणी तें आसतलें बरेंपण सोद तुज्या कश्टां आकांतां संतोशान देवाक सोद सीक गॉड फर्स्ट केदाळा आमी देवाक सोदता आनी सोदीचे म्हळ्यार तो जिवीत दिता तो जावन आसा वाट सत आनी जिवीत तो जावन आसा जिवीत आसा उंडो तो जावन आसा खरी दाखवाल ताचेंच जिवीत आमचें तें व्हडलां ताचे विने आमी कितेंच करूंक शकना त्या देखून बाबा बेन्नो आमी देवाक सोदूंक जाय आनी माथेवाच्या वांजाला सांगला सोदा तुमी पयलें सर्गेचें राज ताचे उपरांत ह्या संवसार कितें जाय तें सगळें तुमकां मेळटलें जेजून म्हळ्यार आसा मागा आनी तुमी घेतल्यात सोदा आनी तुमकां मेळटलें बोडे ह्या उक्तें जातलें आनी आज आमी सोदूंक जाय बाबा बेन्नो आमच्या देवा लागीं बावरतान न्हय अर्दोकुरे बावरतान न्हय दुबाव कर मेळटा जाल्यार मेळों दी नोवेनाक वेता रेतिरे करता मिसेक दिता मेळ्ळ्यार मेळों दी अस जाल्यार बावरतान केल्यार बाबा बेन्नो जायना एप्रिल बरयल्या पत्रांत सांगला केवल बावरतान मात्र आमच्या देवाक आमी मानूं येता दुसरे खंयच्याच रितीन आमी देवाक मानूंक जायना त्या देखून आमी बावरतान मागोंक जाय मागचे पयलें म्हाका मेळटा आनी मेळना म्हणल्यार त्या बरवशान आमी मागल्यार आमकां मेळटा सोदूंक जाय आमी जेजू सांगला सोदां तुमकां मेळटलें सोदचें कशें पयल्यान पयलें म्हज्या काळजांत हांवें सोदिचें खरो मोग समाधान थंय हांगा वचून सोदचें न्ही बाबा बेन जर म्हजें थंय समाधान ना जाल्यार हांवें खंय तर हाडचें त्या देखून हांवें सोदूंक जाय म्हज्या काळजांत म्हज्या कुटुंबांत म्हज्या घरांत ताचे उपरांत शेजारा वाड्यान फिरगजेन आनी पूण शेतांनी हांवें बोडोवंक जाय जे न्हय कोणाचे तकल्यो हांवें बोडेचें म्हजें दारूण काळीस म्हजें फातकी काळीज हांवें बोडोवंक जाय हांवें सुटवें कुमसार जावन म्हजें पाथक वळखून हांवें बोडयल्यार बाबा बेन्नो म्हज्या काळजांत आसल्यार जेजूक हांवें सोदूंक जाता पळोवंक जाता ना जाल्यार हांवें पूण शेतां गेल्या वेळार हे उकारीसन जेजू मात्र पळोवेत थंयसर भक्तीन मागण्या करच्या त्या भाव भयणी ती पळोवेत त्या देखून आमोस प्रवादी सांगता सोदा तुमी देवाक आनी त्या देखून तो सांगता थंयसर देवाक सोदा आनी तुमी जियेतल्यात आमोस प्रवादी त्या लोकांक
देवातून पयस केल्ल्यांक पाटी हाडच्या खातीर तांकां दुखोळ दडलो, कश्ट वयर कश्ट दडले, जाल्यार ते इम्प्रूव जावनात, सुदरवनात. आनी तो म्हणटा, इज्रायला तुज्या देवाक मेळूंक तयार जा. तुमकां हांवें नाना रितीचे कश्ट धाडले, तुमी आणकी धारून जावन आसात, सोदा तुमी देवाक आनी तुमी जियेतल्यात. हें आमी पयलें करूंक जाय. दुसरें भाव भयणो, गादीच्या पुस्तकान अवस्वर 19:23 ओळ सांगता, देवाक भियोवन चल न्हय मनशांक. फियर गॉड नॉट मॅन. देवाक भियोवन चल. देव सर्व शक्तिवन, देव सर्व सतेवन, सर्व पदवेदार, विशेष सकताचे ते आसा. त्या देवाक आमी भियेना. त्या देवा ती भिरांत आमची उणी जाल्या. बगार आमच्या मनशांक आमी भियोवन घरा भितर जियेता. हे न्ही, आमकां परमेश्वरान सांगलां देवाक भिये. मनीस तुजो जीव काडूंक पुरो, तुका लागाड काडूंक पुरो, पूण रसुल्लो पोसुल्लो तूं नीज देव तुजी कूड आनी आत्मो दोनी एमकांडा घालूंक शकचे तसलो ह्या देवाक आमी विधेय जावंक जाय. भाऊ भयणो, ह्या देवाक आमी वेळ दिवंक जाय. पूण आमच्या मनशांक, आमच्या इश्टा इश्टिणेक, आमच्या सांगात्यांक कितलो वेळ आमी दिता, तांच्या सांगात कितलो वेळ आमी गमत करता. पाड म्हूण सांगचे न्ही बाबा भयणो, पूण रसच्या पसच्या सांबाळच्या बऱ्यांतलें बरें दिवच्या म्हज्या देवाक हांव आनी तुमी कितलो वेळ दिता. नियाळ बाबा भयणो. तिसरें जुवांचें पयलें पत्र अवस्वर 2:15 ओळ सांगता, देवाचो मोग कर न्हय संवसाराचो. लव गॉड नॉट द वर्ल्ड. केदाळ आमी संवसाराचो ताच्या वस्तूचो मोग करता, तेन्ना आमी स्वार्थी जाता, संवसाराचे गुलाम जाता, पेल्याचो हुस्को ना, पेल्याची वळख ना. कितले जण आज संवसारी भाऊ भयणो तांच्या दुबळेकायांत आसतना, कश्टांत आसतना बापूची, मावशीची, आबाची, व्हडली मायची सगळ्यांची वळख आसली. पूण इल्लें शिकप जोडन, पदवी जोडन, इल्लें ठाई घालन आनी बऱ्या पावंडा पावल्या उपरांत कोणाची वळख ना. त्या देखून केदाळ आमी संवसाराचे गुलाम जाता, पेल्याचो हुस्को आमकां आसना, तांची वळख आसना. त्या देखून आमी केन्ना आमच्या देवाचो मोग करता, तो देवाच्या मिसावांत संपूर्णपणी भागीदार जाता, ताची खुशी करता, पेल्याच्या गरजा पावोवंक तसो देव पवित्रत्म्याचो उजवाड आमकां दिता. त्या देखून आमी आमच्या जिवितांत देवाचो मोग करया आनी देवाक वळखून जियेवया. चवथें बाबा भयणो, जुवांचो वांजेल अध्याय 8:40 आनी 34 ओळ सांगता, देवाचेर भावार्थ दवर न्हय देवसाराच्या पिळग्यांचेर. देवाचेर बरोबरसो भावार्थ दवर. कित्याक देवसार आमकां देवातावन, ताच्या राजातावन, ताच्या मोगातावन, पवी सभेतावन मेकळी करूंक विविध वाटो सोदता, विविध वेसांनी येता, विविध भासांनी येता. कितले धाकले दिवेत भाऊ भयण पवित्र पुस्तकांतली. ही रेतीर न्ही, हे नव्याचे मीस. ताचे करून मोठ्ठें हांव तुमकां सांगता, देवाचेर भावार्थ दवरा, न्हय देवसाराचेर, न्हय त्या देवसाराच्या पिळग्याचेर, त्या फडकिऱ्या बापायचेर. कित्याक तो देवातावन तुमकां मेकळी करता, तो तुमचे ते नेर वमता, बरें बी वंपिना, आमच्या काळजां मनांत विकाळ चिंतपाक घालता आनी आमचो बरो संबंध मेकळो करता, वायट करता. त्या देखून देवाचेर आमी भावार्थ दवरया, हें भोव गरजेचें. आनी निमाणे भाव भयणो, कुरिंतकारां बरयलें पयलें पत्र अवस्वर 9:26 ओळ सांगता, देवाक काळजाया न्हय आमच्या कुडीच्या ओडण्याक. देवाक काळजाया न्हय आमच्या कुडीच्या ओडण्याक. आमच्या कुडीच्या विश्वाक सबार संख्यो दिसतात, पळोवंक दिसतात, आपणोवंक मेळटात, पूण जायते पोटी ताचो परिणाम कितें म्हूण कळना बाबा भयणो. आमकां पुरो बरें दिसता, आमी घेता आनी सेवता आनी आमी गुन्यांवकार करता. त्या देखून आमच्या अंतस्करणाचो थाळो आमी आयकूंक जाय. खंयचें बरें, खंयचें पाड म्हणलें आमच्या अंतस्करणांत देव आमकां समजयता, आमच्या अंतस्करण आमकां खांतयता. थोडे पोटी हांव सोमा सारके वाटेन ना, हांव बरें चिंतिना, हांव वायट करता. त्या देखून देवान आमकां भियेता तो आत्मो दिवंक ना. बगार सक्तीन भरलो, सतेवंत, बळवंत, पवित्र आत्मो दिला. खंयचें पाड, खंयचें बरें म्हणलें समजूंक, पारखूंक सकतो तसलो आत्मो दिला. त्या आत्म्याक आमी वंदवून जिवंक जाय. त्या देखून बाबा भयणो, आमी हर एकल्यांनी ह्या संगतीचे नियाळ करूंक जाय.
संवसारी वाटो आमी सांडया, बाचाव्याच्यो वाटो आमी सोदया. हाका जाय आमकां जेजूची ससाय आनी कृपा ह्या येवकरिस्तांतल्या जेजूतान आमी जोडया आनी आमच्या हर एकल्याचें आत्मीक जिवीत फळबरीत करया आनी सर्गीच्या निवासाक पावता म्हणसर आमचे दिश्ट त्या कुर्साचेर येवकरिस्तांतल्या जेजूचेर आमी केंद्रीकृत करया. आमेन. वायनांना मी आयल्या हात्रेकान ओपून दिता गलतुताचेर काणिकाचेर बापा तुजे दैवीक बेसांव गलतुताचेर काणिकाचेर बापा तुजे दैवीक बेसांव मोगाळ बापा काळजा आमची जेजू संगी दिता तुका मोगाळ बापा काळजा आमची जेजू संगी दिता तुका. म्हज्या भावा भयणीनो, म्हजें आनी तुमचें बलिदान सर्व पदवेदार देवा बापाक मानता तसलें जावं दी म्हूण मागात. तुमच्या त्यांचे बलिदान आपल्या मानकेनी महिमे आमच्या क्या पवित्र सभेच्या आदावा सर्वेस्पर मानून घे. सृष्टीच्या रचणारा आनी सर मनशाच्या तारोका आपले परजे खातीर सांजुजे वाजान कतकतीक मोगान भेटयले मागणें आनी कालतेपणाचें सादें जिवीत तुका भोव मानवलें. ह्या शिश्यगून आमच्या काळजांत वाडय आनी नितळ निर्मळ काळजान हे पवित्र जेवणांत वांटो घेवंक आमा सोमेस्ता फावो कर. हे आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवे. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसो. तुमचे सोवे आसो. आमची काळजां उबारुया. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया. ओय अशामी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा सर्व पदवेदारांनी सासनाच्या देवा सर्व काळी आनी सर्व थंय जेजू क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो. ओ कायदो नितीसो आनी आमच्या फायद्यासो. संतोष पुनीत काळजाच्या उमाळ्यांनी तुज्या सेवका सांजुजे वासा पसोत आमी तुका दिन वाचता. भावार्थाच्या आनी मागण्याच्या उजवाडान तुज्या पुता जेजू क्रिस्तसो सांगात जोडून कालतेपणाच्या आनी दुबळेकाच्या स्पिरितान जियोवन तुवें ताका पवी सभेचो रक्षण जावन फावो केलो. हे ताचे देखी बरेत परजळें जिवीत आमची काळजां क्रिस्ताच्या मोगान जळयता आनी ताच्या मागण्याच्या धर्मान आमकां सर्गींचो आदार दिता. देखून वर्णूंक नजो जाल्ल्या आनंदान सर्गीच्या सर्व दुतां भक्तां सांगाती आनी सगळ्या तुज्या रस्त्यां बराबर व्हडा उल्हासान तुजी स्तुती गायता. पवित्र 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 दरबाराचो सर्वेस्पर तूं. सर्ग आनी संवसार भरला तुज्या सर्गी तुका सर्गी तुका सर्वेस्पराचे नावे येता ताका सर्गी तुका सर्गी तुका. बापा कोरोस तूं पवित्र, तूं सगळ्या पवित्रपणाची झर. तुज्या पवित्र आत्म्याक दडून
ही देणी पवित्र कर म्हण आमी मागता जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपले कुशेन कश्ट मरण सोसूंक वेच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो तुका दिन वासून तो मोडलो तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें हो तुमी सुमेस्त घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमचे पसोत समर्पोवची तेच परी जवान जाताच ताणें काल्स घेतली तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें तुमी सुमेस्त घेयात आनी हांतलें पियेयात ही म्हज्या रक्ताची काल्स नव्या आनी सासणी कराराचें हें रगत पातकांच्या बॉक्सांनी मेळच्याक तुमचे पसोत आनी सुमेस्त मनशां पसोत तें वरवतलें हें म्हज्या उगडासाक करात बावर्तसो कूड परगटुया सोम्या जेजू तुझे मरण आमी समरता तुझे पुन्हा जीवन पोन आमी परगटा तुझ्या येण्या सोम्या जेजू आमी अत्रेता बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जिवंतपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिवीत असो उंडो ही सोडवण्याची काल्स तुका समर्पिता तुज्या मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रगत सेवतल्या आमा समेस्तांक तुज्या दैवीक सक्तेन आनी कृपेन बरमोन आमी नम्रतायेन मागता सर्वेस्परा अख्ख्या पृथ्वीचेर विस्तारलेले तुज्या अपवे सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या बगेन बापा पिटर पावलो आमच्या गोळी बापा आनी सगळ्या की वर्गा बराबर तिका प्रिती मोगान वाडय पुनर्जीवन पुनः स्वभाव सदन मेलांत ते आमच्या भाव भयणीची काकुळत कर तांकां आनी तुजे इश्ट गती मेल्ल्या सुमेसांक तुजें पयस जळीत मुखार मोड फोडोवंक फावो कर तुज्या मेजा भोंवतणी एकठांय जाल्या आमा सुमेसांची दया कर म्हूण आमी मागता आमकां मोरये देवाचे माये संगाती भगिवोन जुजे तिसोपोती भगिवोन दमदोत भगिवोन जुजे वासनी सर काळी तुका मानवल्यान ते सगळ्या भक्तां बराबर सस्नाच्या सुखात आमकां वांटो दी तांच्या संगाता तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं त्याच जेजू वरवीं त्याच जेजू संगाता त्याच जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सरपदवेदार बापा सर्वंदान आनी वैभव तुका सासनाच्या ससना आमेन 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 सुम्यान शिकयले मागणे सांगत आमी भेटुया आमच्या बापा सर्गीच्या तुझे नाव पवित्र जावं तुझे राज आमकां ये तुझे कुशी सरकार जाता तशी संवसारांत जावं आमचो दिसपडटो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे सुकेल्या बक्षिता तशें आमची पातकां बगोस आनी आमकां ताळण्यांत पडोवंक दिनाका पूण वायटांतले आमकां निवार सर्वेस्परा सर्व वायटा विघ्नांतले आमकां निवार दया करून ह्या जिविता सवस्त काय आमकां दी सर्गेचें बाग आनी आमच्या सोडवंदरा जेजू क्रिस्ताचें येणें बरोवशान अत्रेकतले आमकां समेस्ता तुजे उदार काकुळतेन सर्व पातकांतली सुटय आनी सर्व आकातांतली वाटय त्या रसवटी पदव्यांनी महिमा तुझ्या ससनाच्या ससना सुम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदुतांक म्हळें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता आमच्या पातकांचेर न्हय
पूण तुज्या पवित्र सभेच्या बाबार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी एकवटान सांबाळ. तुजी येताय राजवट चलयताय ससनाच्या ससनाक. आमेन. सोम्याची शांती सदां काळ तुमचे सोवे आसो. तुमचे सोवे आसो. माया मोग सुगुर्त जावन एकामेकाक शांती दियात. देवाची शिळी संसाराचे पाप करतेले आमची काकोळ कर. देवाची शिळी संसाराचे पाप करतेले आमची काकोळ कर. देवाची शिळी संसाराचे पाप करतेले आमकां शांती दी. बाबा बेन न पळया ही देवाची शेळी संसाराचे पाप काडटा ती जेजू ख्रिस्त. ह्या शेळयेच्या जेवणांत या बलिदानांत भागीदार जावची आमी हर एकले सुभागी. सम्या तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका पावना पूण त्या उतरांच म्हाका भलायकी मेळटली. सोमिया काळजान म्हज्या रागोन आसा येण्या तुज्या. ये वेगी ये जेसू राया स्वागत करता तुका. ये सोमिया काळजान म्हज्या रागोन आसा येण्या तुज्या. ये बेगी ये जेसू राया स्वागत करता तुका. काळजान म्हज्या रागोन आसा येण्या तुज्या. ये बेगी ये जेसू राया स्वागत करता तुका. प्रार्थूया. देव आमच्या सर्गेच्या बापा, या बगे दिसा तुज्या आपोवण्याक पाळो दिवन आयिल्ल्या तुज्या भुरग्यांक तुज्या पुताच्या कुडे रक्ताच्या जेवणां दोस केल्ल्या पासून आमी तुका अर्गां दिता. आमी सेवलेल्या सर्गेच्या जेवणा वरवीं तुज्या एकवटान जियोवची तान आमच्या काळजांत सोडय आनी सांजू जेवासाच्या परजळेत शिकोवणे आनी देखी वरवीं तुज्या पुता जेजू क्रिस्ताची बरी खबर परगटूंक आमकां करपा दी. हे आमी मागता आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ता वरवीं. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसो. तुमचे सोवे आसो. संभ्रमीक आशिर्वादाक पासत बावर्तान तुमचे तकले बागया. सर्व पदवेदार देव दयाळ्यान तुमचेर आशिर्वाद घालूं आनी तुमकां समेस्तांक सर वायटा विघ्नांतली निवारो. दैवीक शब्दाच्या उजवाडा वरवीं तुमकां बावार्थान बरवोश आनी मोगान तो भरूं आनी तुमची कुटुंबाची बऱ्या करण्यांनी सफळ करूं. शांती समाधानाच्या वाटेर तुमची पावलां सांबाळून बापाचे कुशे प्रमाणे चलोवंक आनी अशा सर्गेच्या सुखाक पावोवंक तुमकां फावो करूं. आनी सर्व पदवेदार देवासो बापासो आनी पुतासो आनी पवित्र आत्म्याचो आशिर्वाद तुमचे देवो आनी तुमचे सोबे सदां आसो. मोगचनो ह्या पूर्ण थळाक येवन सांजो जेवाचा मुखांत्र देवाचे मिसनार आशिर्वादा जोडून जिवितान बरेपण तुमी आशेल्ल्या मागल्ल्या संगतींनी तुमकां लाभतलें जुजेवाज तुमकां दितलो. ह्या पुणतळाचे परब ह्या म्हयन्याच्या 20 आनी 7 तारखेर आयतारा 3 वरार वज्याचो पुरशांव. 20 आनी 8, 20 आनी 9, 30 तारखेर 3 दीस त्रिदोम हांगासर चलतलो. सकाळीं 10 तावन 12:30 पर्यंत आनी निमाणें जेवणान ते सोंपता.
डिसेंबराची 1 तारीख सांजेर 5 वरार सर पिडेस्तां खातीर मीस आनी विशेष मागणें पिडेस्तां खातीर आसतलें. 2, 3, 4 शुक्रार शनिवार आयतार परबेचो महापरबेचे दीस जावन आसात. भक्तीपणांत वांटो घेवया, कृपेन बरया, सांजुजे वजा मुखांत्र देवाची विशेष सकत आमची करया. आयच्या दिसाचें हें भक्तीपण चलोवन व्हरून आमकां मागोवंक कुमक केल्या बाब सुनील पिंटो विगार देलांत बेट्टू तुमकां सर भक्तिकांच्या नांवी देव बरें करूं म्हणटा हांव. मोगाचेनो हांगासर आयिल्ल्या भक्तिकांक खुमसारा कुमक केल्ल्या पारंगीपेट कापुचीन पाद्र्याबानो तुमच्या सेवेचो आमी आभार मानता हांव. दयाकन बसया. मोगाचेनो झुजवाजाचेर आमकां पातयणी गेल्लें आमकां तो दिता म्हणली आमचो बरवसो आनी ह्या वरवीं हांगासर बरोवन घालची तेसावां चडोवन येतात. तरीकी हर एक तेसांव हांगासर बरयल्लें वाचून ताका बरें पिन्न घालन खंयचेय सुखानांतल्या बरी तें झुजवाजाक संबंद जाल्लें आनी हांव ताच्या बाबतीन हें सगळें झुजवाजाक भेटयतां. कितें ताका दिवंक आसा, कितें ताका करूंक आसा तें ताका सोडुल्लें. आमी पातयेणीन भावार्थान मागल्लें ताच्या पांये तळी दवरता आसतना खंडीजान सर्व आमी सांगाता मेळोन मागता आसतना तो दितालोच. हांगासर आयिल्लीं तेसावां अर्गां हांवें बरयल्यांत. विज्ञान वरांतले राखल्याक जुजवाज बापाक अर्गां दिता हांव. एकल्याचे काळजाची पिडा गूण केल्ल्या खातीर अर्गां पाठयल्यात. इस्रायलाक इंटरव्यू बऱ्यान जावंक जुजवाजा लागीं मागल्लें आनी ताका इस्रायल वचोंक आज दनपारां 2 वरार बस धरून ताणें वचून फाल्यां फ्लायटार वचूंक देखून मिसाच्या पयलें ती येवन म्हाका सांगून गेली आनी हांगासर तेसां बरयल्लें आसा. देखून जुजवाज बापाचो उपकार बावडीचें म्हणून हांव आयल्या फादर आनी हांव आज दनपारां म्हजें पैण आराम करतां. जुजवाज बापाक तांच्या कुटुंबा नवी तांणी अर्गां पाठयल्यात. एकल्याचे तकलेचे पिडा गूण जाल्ल्या खातीर जुजवाज बापाक अर्गां दिल्यात. एका कुटुंबाक घर बांदूंक फावो केल्ल्याक अर्गां पाठयल्यात. परगांवांत वचूंक फावो केल्ल्याक आनी थंयसर काम मेळिल्ल्याक अर्गां दिल्यात दोगांनी. घर नांवार जाल्ल्याक त्या कुटुंबादारांनी उपकार बावडला. तेसावां एलर्जी गूण जावंक मातयाची आंगाची 6 जाणांक, 10वेंत बरें शिकून डिस्टिंक्शन मेळोवंक 7 जाणांक, पांयांच्या वेरिकोसांतावन गूण जावंक, बेसा जाल्लें कुटाम एकवटीत जावंक सगळें कुटुंबांची मागतात. मोतीची विराराय खंत बेजाराय नपयत जावंक तेगांक, कॅन्सर पिडेतावन गूण जावन बरी भलायकी मेळोवंक 6 जाणांक, काजार जावन वेगळ्या चरांत आसच्या जोड्याच्या मोतीक उजवाड मेळोवंक तेगांक, गॅस्ट्रीक पेंकाट पाट पांय गांठी तकली फडाफड बावळो दूख गूण जावंक 12 जाणांक, मानसीक पिडेतावन गूण जावंक 7 जाणांक, रीण फारीक करूंक तांक लाभच्याक 13 जाणांक, वायट संवय सोडून बरो जावन बरें काम करूंक 2गांक, शिकोवंक बरी मोत शिकले मोतींत उरोवंक 20 आनी 3गांक, स्टॅमरींग गांवचे तावन गूण जावंक मागला. BP शुगर नॉर्मल जावंक 8 जाणांक, गांवांत परगांवांत बरें काम मेळोवंक 11 जाणांक, विजा मेळोवंक 4गांक, हाती धरिल्लें काम बऱ्यान जावंक 7 जाणांक, जाग्याच्या समस्यांक परिहार लाभोवंक 3गांक, कुटुंबांतल्या सर्वांक बरी भलायकी मेळोवंक मागला 30 आनी 3 जाणांक, आमाल पियोण्यातान सुटका जोडोवंक 7 जाणांक, घरचें काम बऱ्यान पंथाक पावोवंक 4गांक, ल्हान भुरग्यां बरी भलायकी मागता 10 जाणां, बरी सैरीक आशे तेल्यांक बेगीनच फावो जावंक 20 आनी 8 जाणांक, भुरग्याच्या देण्या खातीर मागतात 13 जाणां,
एक्सिडेंट लंग्सांत आसचें खत नितळ जावंक मागला. घरचें रेकॉर्ड संबंद जाल्ल्याच्या नांवार अडकळी नासतना जावच्याक. दोळ्याक फातर पडुल्लो ती दूख उणी जावंक. जाग्याचे समस्या बेगीनच समा जावंक 4 तोंडार पडिल्ले पिंपल्स गूण जावंक. वायवा बऱ्यान जावंक मागला 7 जाणांनी. बँकांतलें भांगार जाता तितले बेगी सुटोवंक आदार मेळच्याक. विकूंक आशिल्लो जागो विकून आशिल्लें रीण फारीक करूंक साध्य जावच्याक तेगांक. हार्ट पेशंटाक बरी भलायकी मेळोवंक. बिझनेसांत जैत लाबोवंक. 6 म्हयन्याच्या भुरग्याचे पांयांचे ताळांत इल्ले वांकडे आसा तें सारकें जावंक तांणी मागलां. नेणथ्या बाळान बरें करून उलोवन धुवेचें काजार बऱ्यान जावच्या खातीर आवय मागता. कुटुंबाच्या सर संद्यांनी मोगान एकवटान जियोवंक आनी उलोवंक 6 जाणांक. बोटीक बरी मासली मेळोवन त्या बोटीचें रीण फारीक करूंक तांकां साध्य जावच्याक. सरकारी काम लोन्स दिनासतना मेळोवंक. बाळंटेर बऱ्यान जावच्याक तेगांक. कुटुंबाच्यांनी दिवच्यो दोशी रावोवंक मोतीक उजवाड मागला. कोर्ट केस बऱ्यान इतर्त जावन मोगान जियोवच्याक. परगांवांत आशिल्ल्यांक बरी भलायकी काम करूंक आदार तेगांक. नवें घर बांदून चिंतिल्ल्याक तें साध्य जावच्याक 5 जाणांक. 20 वर्सांतान आशिल्ली डायबिटीस पिडा गूण जावंक. 15 वर्सांतान आशिल्ली वर्टिगो गूण जावंक. शुगर निमती गेल्ली दोळ्याची दिश्ट पाटी मेळोवंक. रातीक बरी न्हीद पडोवंक तेगांक. उणें जाल्ली उडासाची सकत परत सारकी जावंक 4 पांयांच येवची वांकळां गूण जावंक. 12 वर्सांतान मोग केल्लें चेडूं काजार जावंक. घरच्यांनी बऱ्यान ताका काजार करून दिवच्याक चेडो मागता. उलोवणें सोडिल्ल्या भावान परत उलय जाय म्हणून भयण मागता. उलोवंक जायना तिल्ल्या कान आयकना तिल्ल्याक बरी भलायकी मेळोवंक. आंगाची खरोज गूण जावंक. एक आवयची खोंकली गूण जावंक मागला. फिट्स पिडा गूण जावंक. दुसरे फावटी इस्रायलांत वचूंक आसच्यो आडकळी नितळ जावंक. पायल्साची पिडा गूण जावंक. दोळ्याच्या शिरेची दूख उणी जावन दिश्ट पाटी मेळोवंक. BSc नर्सिंग जाल्ल्याक बेगीन काम मेळोवंक. मोला घेतिल्लो जागो घरकार मेल्ल्या उपरांत जाग्याचे रेकॉर्ड घेवन घराक बीग घालून घरांतले वस्तू काडून दोसच्या आमच्या कुटुंबाच्या मनशांच्या मतीक उजवाड मेळोवन नितीन मेळोवंक आसचें आमकां दिवंक जुजवाज आदार दिव म्हूण मागतात. बरें काम मेळच्या खातीर मागलां 20 जाणांनी. दोळ्याची दिश्ट सारकी जावन बरेंपण मेळोवंक. एकल्याची आंगाची एलर्जीची खतां संपूर्ण गूण जावंक. एकल्याचें फ्रॅक्चर जाल्लो पांय बेगीन गूण जावंक. एकल्याचें दोळ्याचें ऑपरेशन बऱ्यान जावंक. परीक्षा बरयल्ल्याक बरी रिजल्ट येवन पास जावच्याक मागलां. सांगाताच हांगासर जावच्या ह्या फोंडतळाच्या वावराक विविध रितींनी आदार दिवच्या, कुमोग करच्या, काम चलोवन व्हरच्या, काम करच्या, हर एकल्याक बरें मन दाखोवच्याक जुजवाज बाप तांकां सर बरेपणान बरोवन दी. ह्या फोंडतळार येदोळ पर्यंत विविध रितींनी आदारशिल्ल्या सुदर्शिल्ल्या हांगासर भक्तीपण सोडोवंक कारण जाल्ल्या सर पाद्र्याबांक ह्या नोवेनांक हजर जावन सांगातपण दिवच्या सर्व याजकांक हजर जावच्या लोकांक हर एकल्याक आमी आशेवचें बरेंपण जुजवाजान आमकां दिवंक आसा. आनी तो दिता म्हणल्या पातयेन सर्व आमी सांगाता मेळया. सबारांनी मागोवंक विचारला, सबारांनी मागोवंक सांगला आनी हप्त्या मदें येवन जायतीं येवन मागोवन वेतात. ह्या समेस्तांक आनी हांगासर आयिल्ल्या आमकां समेस्तांक आमी आशेल्ले जुजवाज बाप आमकां मागोवन दिवन दितलो म्हणल्या पातयेन सर्व आमी दिंबी घालया, हात वयर घालया. एक आमच्या पायक नमान मरी आनंद बापा एकामेका खातीर मागया. दिंबी घाल मागचें सांज जुजवाजान आमकां दाखयल्लें ती रुजवात. दिंबी घालन ताणें मागलें असरयेन थंयसर घडलें. दिंबी घालन तूं आनी हांव आमी मागया असरये आमच्या घरांनी आमच्या कुटुंबांनी जातलें. आमच्या बापा सर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी कशी सर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्या बक्षिता तशी आमची पातकां बगस आनी आमकां तळणेंत पडोवन दिवं नाका पूण वायटांतले आमकां निवार. नमान मरिये कृपेन बरे समी तुजे सांगता स्त्रियां भितर तुजो देव आनी देवी फळ तुज्या कुशीचें जेजो भगवंती मरिये देवाचे
आम पाप्या खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या कले आमेन. महिमा बापा गणी पुता गणी पवित्रज्ञा दिसो दे तसो तानी सदां सर्वता आमेन. Pagkiwan sa Zewas sa Chilodin ng Sumya kakultam chika. Krista kakultam chika. Krista ikamka. Krista ikamka. Krista din ikamka. Krista din ikamka. Sagincha deopa. Kakultam chika. Deputa sungsavacha tarvaka. Kakultam chika. Devupoit atmya. Kakultam chika. Santissima Trindade ekas deva. Kakultam chika. Goincha benevolent zalmalya सांज देवास बापा Amapasat विनंती कर. आपल्या आवई बापाईच्या देवस्पणान वाढून आयलेल्या सांज देवास बापा Amapasat विनंती कर. दुबळे कायची जिनियस जीव सुगुप्त जाऊन वेत्या पायांनी सगळे मिसाव काम केल्ल्या सांज देवास बापा Amapasat विनंती कर. सगळ्या खेनरांत पवित्रपणा सोपमोळ पासरलेल्या सांज देवास बापा Amapasat विनंती कर. श्रीलंका दगदणे संपडलेल्या कातोलिकाची बिमोत पावलेल्या सांज देवास बापा Amapasat विनंती कर. मोरये मायेचो सेवाक जावन आपणाकच मोरये मायेच्या हातांत समर्पिल्ल्या सांज देवास बापा Amapasat विनंती कर. भिकाव्याच्या रुपार श्रीलंका वसो नास जावन वेच्या कातोलीक भावार्थ जिवो केल्ल्या सांज देवास बापा Amapasat विनंती कर. कोंताचे भक्तीपण आदार मोरये माय समोग आमच्या काळजान बरोवंक प्रेरण दिल्ल्या सांज देवास बापा Amapasat विनंती कर. कश्टान संपडलेल्यांच्या गरजां पावून तांकां बुजयलेल्या सांज देवास बापा Amapasat विनंती कर. देवाचे बावार दवोन जिनियेंत आयलेले सकश्ट अनवर दैवान सुचलेल्या सांज देवास बापा Amapasat विनंती कर. भुरग्यांक जम दिवचे बागनातलेल्या पसो देवा लागीं विनंती करच्या सांज देवास बापा Amapasat विनंती कर. भावार्थ सांडून पयस केल्ल्या शिळ्यांक एका गोवळ्या काल इंड्यांत हाडून वावरतेल्या सांज देवास बापा Amapasat विनंती कर. देवाच्या मोगाची गोडसाण साकून सर्वांक देवा सवशी हाडूंक पेसाडलेल्या सांज देवास बापा Amapasat विनंती कर. देवाचे शिळे संसाचे पाप करतले Bogas samkan samya. देवाचे शिळे संसाचे पाप करतले Dayanay kamkay samya. देवाचे शिळे संसाचे पाप करतले Kakultam chikar. नोवेनाचे मागणे ए सांज देवास तूं आमचो शेवटी जावन आसाय निसर्गीन तावन देवाची बेसांव आमकां वांटीत आसाय तुजे जिवान आमकां एक आदर्श तुवें सरलेली वाट आमच्या क्रिस्ती जिणेक मेल फांग क्रिस्तवाचे आमी सलच्या तुजे तां प्रेरण घेता आनी आमकां तुज्या गोपान समर्पिता सांज देवास देवाच्या मोगान तुजें काळीज पेटतले तुज्या जिणेन देवाचो पवित्र मीत मोगून तुवें वगलोय तो समोग अजारो लोकां वांचाक तूं सुसुडी जालोय अंतरान बुडोवन आपल्या जिणेची वाट दायलेल्या सवशीन तूं दावोवन तांकां जिविताचें उतर परगट करून सक्रामेंत दिवन देवा सवशी हाडली हेमिसांव करतना तुका पुरासन जाल्ली मुन्ना कश्ट मुळे तुवें लेखलेस असलो स्पिरीत आमच्या काळजान किवलात घाल देवाची उतर परगट करून आमची काळजां प्रेस कर पेल्याच्या बाच्या विशयांत तूं आमकां शिकय सांज देवास दुर्बळ्यांचो कश्टांत आनी पिडेंत आसलेल्यांचो तुवें विशेश मोग केलोय तांच्या गरजांत तूं पावलोय तांची दुकान तुवें पुसलीं तांच्या जिणेंत नवो वसो हाडलोय जेजूच्या ल्हान भोवनाच्या मोगा आनी सेवे शिवाय आमची जिणी संपूर्ण जावची ना म्हणलें तुज्या जिणे मविपा शिकयलें आसा जेजूचें सारकें दुर्बळ्या पिडेस आनी कश्टाल्या तें पळोवंक आनी तांच्या सेवेक लागूंक आमकां प्रेरीत कर सांज देवास ह्या संवसारी देवाचे हाते तूं जावन आसलोय देवाची विशेष मजत तुजे सुवां आसली आनी सबावान देवाचो आदार मेळसो केलोय आज सर्गराजान देवा संगी तूं आसाय थंय तां तुज्या मोगाळ दिश्ट आमचे तुज्या भक्तांचेर घालून आसाय आमचें जिवन तुका उक्तें करता आमचे जिणेचे कश्ट आनी दूख पिडा आनी बेसराय तुजे मुखार व्हरता आमच्या गरजा तूं पाव आनी आमचे पसो देवा लागीं माग ह्या घडये म्हज्या गरजा पसो देवा लागीं विनंती कर सांज देवास देवाच्या मोगाळ वेंगे तां केदीस पयस असो आमकां सोडी नाका दुस्मनाच्या सर पासां तावन आमकां राखून वर बावरता हाडव्याची संगती बली जावंक दिवं नाका जेजून दाखयल्या वाटेन चलून मरियमाच्या गप्पांत राखून आमकां तुजो आदार दी अशें एक दीस आमच्या संवसारी पैनापण तुजे संगत देवाच्या सेगींच्या घरांत ससना जिवचें भाग आमकां मेळचें कर पिडेस्तां खातीर मागण्यान आशिर्वाद
सुमेच्या नावे आमचो आधार ताणे रचला सर्ग आनी संसार सर्वेस्पोर तुमचे सोबे आसूं तुमचे समय असो प्रार्थूया सर्गेच्या बापा विविध तरांच्या दुखेक पिडेक कश्टांक आनी अडचणेक संपडलेल्या तें तुजें काळीज कितलें मोवाळ मोडलें तुज्या पुतान विस्मितां करून दाखयलां तेच परी तुज्या सेवका सांजू सेवासान आपल्या जिणी आनी मोरणान जायती अजापां करून ती सुमोवाळाय लोकांक दाखोवन जायत्यांक पवे सभेच्या गोपान बोडून हाडली ताचे विनवणेन आमचो बाबाड तूं वाडय आनी आमची पिडा गूण कर आमच्या कुडीक आनी आत्म्याक भलायकी दी कश्टांतले विघ्नांतले आनी अनवरांतले आमकां निवार ह्या घडये आमी उसारिल्ल्यो आनी उसारिनातल्यो विनवण्यो आमी तुजे मुखार दवरता तुजी खुशी वयतर हे उपकार आमकां फावो कर म्हूण मागता जेजू क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसो तुमचे सोबे आसो प्रार्थुया आज जुजेवास्ताच्या नव्यानाच्या दिसा ताका आमी मान करता ताची महिमा आनी संतोष एका देवातावन येता तो सुदेव आपल्या आशिर्वादांनी तुमकां बरो सांजू देवासाच्या विनवणेन सगळ्या पिड्यांतली सगळ्या वायटांतली तुमी सुटून ताच्या देखीन आनी उजवाडाक जिविताच्या मेटांनी सोलून तुमी वाडो शेकी सेवे साखरेच्या मनशां जावंक तुमकां पवित्र आत्म्याचें बाळ मेळ्ळो सांजू देवा सर्गेच्या राजान बापाच्या एकवटान आमच्या खातीर विनाती करता म्हूण सगळी पवित्र सभा संतोष भरीत आसा तुमी सगळे त्याच बापान बसयलेल्या घरांत भाग्यवंतपणाचो मुकोट जोडून सासनाक संतोष भोगूंक फावो आनी त्याच सोडवंदरा देवाचो बापाचो आनी पुताचो आनी पवित्र आत्म्याचो आशिर्वाद तुमचेर देवो आनी तुमचे सोबे सदांच आसो वचून येयात क्रिस्ताच्या शांतेन तुमकां धाडता देवाचे बुडुपकार जेसू सुगरो दोषी जालोय संदेश दासो प्रसार केलोय विघ्नान परा कष्टानी दुका डोंगरा धाकट्या मुखार तूं वेदिलोय सांजू
आशिर्वादी आमकां सांज देवास बापा भगेवन गुसाचे कृपेनिवर आमकां आमच्या देवा आमच्या दिसमनांतले बापाचे पुत्राचे आनी पवित्र आत्म्याचे नवी आमेन.